आमगेले सहज जीवनाक आणि देहाचे विकासाक हॉर्मोन्साचे गरज आसा. हे हॉर्मोन्स निर्नाळ ग्रंथींतू उपजून रक्तामुखेन देहाचे विविध अंगाक वचून ताजे कार्यक्षमताय दाखयता. असल एक विशेष जावन आसचे आणि मुख्य जावन आसचे असल एक विशयाचेर आज आमी माहिती घेवया. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींतू ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹಕ್ಕ तुमक सर्वांक स्वागत. आज आम्ही आरोग्य भाग्याचे 34चे उपाख्यान म्हळ्यार 34th एपिसोडाक येवन पावल्यांचे. आज आम्ही चयन केल विषय निर्नाळ निराळ, अ डिस्कशन ऑन हॉर्मोन्स अँड एंडोक्रायनॉलॉजी और हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लेम्स अँड एंडोक्रायनॉलॉजी. ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मध्ये असची कोडियालाचे प्रसिद्ध एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट या निर्नाळ ग्रंथी तज्ञ डॉक्टर अखिला भंडारकार हानी. मॅडम तुमका याच्या पाख्यान स्वागत. धन्यवाद. डॉक्टर अखिला भंडारकार हानी हांगेले MBBS कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC सावन फावो कोरनो PG CET तो ऑल इंडिया रँक 43 म्हणजे 43 रँक पावन दिल्लीचे RML हॉस्पिटलांतू MD इन जनरल मेडिसिन फावो कोरनो. त्याच्यानंतर कोच्चीचे अमृत इन्स्टिट्यूटांतू DM इन एंडोक्रायनॉलॉजी कोरनो. आता प्रस्तुत तनी KS हेगडे मेडिकल कॉलेजांतू कन्सल्टंट एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट जावन आणि तशीची कोडियालाचे फळ्ळीरांतसचे यूरो हेल्थ प्लस क्लिनिकांतू तांगेले वैद्यकीय सेवा निरत जावन आसची. तशीच एक विशेष कसं म्हळ्यार हांनी तांगेले DM पदवींतू गोल्ड मेडलिस्ट जावन आसची. डॉक्टर अखिला, ये एंडोक्रायनॉलॉजी म्हणटना आमगेले एक जनाक ताजे तितले एक फेमिलियर ना म्हण हांव लेखता. तशें जाल्यार आमगेले विक्षकांक तुमी सांगता वे एंडोक्रायनॉलॉजी म्हळ्यार कसलें म्हणून, या निर्नाळ ग्रंथी तज्ञ म्हळ्यार कसलें आनी कसं पळयता तुमी म्हणून. होय, एंडोक्राइन म्हळ्यार आमी ते वर्ड बाय वर्ड शब्द प्रकार वचका जाल्यार ते एक ग्रीक वर्ड आसा. एंडो म्हळ्यार आमगेले भितर वयले म्हणून, क्राइन म्हळ्यार सेपरेट म्हणून. सो ओवरऑल ताजे मिनींग कशें ना म्हण म्हळ्यार आमगेले एक देहांतू सुमार ग्रंथी आसा, ग्लँड्स म्हूण सांगून. सो ताजे एक स्टडी. सो हे ग्रंथी शिकूचे एक विभाग एंडोक्रायनॉलॉजी म्हूण म्हणटात ती. आणि ह्या ग्रंथींतू कसं एक अबनॉर्मॅलिटी कसं एक तोंदरे जावन आसल्यार सो ताजे बग्गे आमी एक एनालिसीस करून ट्रीटमेंट करचे एक विभाग एंडोक्रायनॉलॉजी जावन आसता. तशें जाल्यार हे एंडोक्रायनॉलॉजी म्हळ्यार आमकां एक मस्त उपयुक्त जावन अशें तसं एक ब्रांच म्हणून तुमी सांगतांची. वय, आता एंडोक्रायनॉलॉजी म्हणटना आमकां तांतू कसो पुरो अंग येता म्हळ्यार ग्लँड्स म्हणून तुमी म्हणले. ग्लँड्स म्हळ्यार कसो पुरो ग्लँड्स आसा. वय, सो आमगेले आमी विंगड पुरा स्पेशालिटीज विंगड विभाग पळयतना तांत आमकां मस्त इजिली दाखोवचें जाता. पल्मनॉलॉजी म्हळ्यार लंग्स, कार्डियोलॉजी म्हळ्यार हार्ट म्हणून. जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली एंडोक्रायनॉलॉजींत आमकां तितली इजिली पळोवचें जेवता तसले एक अर्थ जेवता तसले ऑर्गन्स ना. सो स्टार्टींग फ्रॉम टॉप आतां आमी आमगेले ह्या स्लायडांतू पळयत आसात ती मातेरी ॲक्च्युली दोन व्हेरी इम्पॉर्टंट अंग आसा. सो एक आमी ते हायपोथॅलॅमस म्हणून एक आसता ते दिसता ना, ते मस्त सान आसता. ते एक पिट्युटरी ग्लँड म्हणून दिसता न्हय वयर टॉपान, ताजे लागीं आसता. सो हे आमगेले शरिराचे एक मास्टर ग्लँड म्हणून येता. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट ग्लँड ॲक्च्युली. सो सगळे शरीर ते तितले सान एक नियंत्रण करता आसता. यू कॅन कॉल इट लायक आमी कशी मूर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डದು म्हणटा पळयात, ताजे एक परफेक्ट उदाहरण ते. ताजे लागीं अनेक आमी पिनियल ग्लँड म्हणून सांगून पळयत आसा. ताजे रोल व्हेरी इम्पॉर्टंट न्ही जाल्यार समेत आमगेले एक स्लीप वेक म्हळ्यार न्हिदोचे उठोचे ओवरऑल एक ते सायकल मेंटेनन्साक आमकां पिनियल ग्लँड मस्त इम्पॉर्टंट आसता. तशी आमी तोग घेतना थंय गळ्यांत पळयत आसा थायरॉयड ग्लँड. आय थिंक हे एक फेमस ग्लँड म्हणून येता. एटलिस्ट सगळ्यांक एक कळचे तसले एंडोक्राइन भाग अंग थायरॉयड.
सो त्या जल्मगेर तोगू ते थायमस म्हणून एक मार्क आसा ताजे मेन रोल एक्चुअली वय हरदेंतू ते आमी मस्त सान आसतना इम्युनिटीक पुरा मस्त इम्पॉर्टंट आसता बट एज एन वन वी ग्रो ताजे तितले मेजर रोल आसना बट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेटली एज वी कम डावन ते तोगू आमी पोटाला घेताना पळयत आसा एड्रिनल ग्लँड्स म्हणून एक आसा सो आमकां 2 किडनी आसता मनशांक सो प्रत्येक किडनी वयर आसता ते सन्न सन्न ग्लँड वयर आसता वय आनी ताजी मागशीची एक्चुअली पॅनक्रियाज म्हण आसता सो हांवें एक प्रकारे फेमस ग्लँडाची इथे म्हळ्यार डायबिटीज सगळ्यांक गोत आसा सकट घरांत डायबिटीज पेशंट्स असतात ती सो ते हांतू एक जोच प्रॉब्लम आमी तिना आसता तशी तो घेतना आमी ते ओवरी आनी टेस्टिस म्हणून पळयत आसा हे अंडाशया म्हळ्यार ओवरी ते फिमेल्स बायल मनशांत आसचे एक ऑर्गन आनी धारलेल्यांतू टेस्टिस म्हणून ते चिके तोग्गू लोकेटेड आसता सो ते आमकां मेल हॉर्मोन एक धारले मनशाल मोस्ट इम्पॉर्टंट हॉर्मोन प्रोडक्शनाक हेल्प करता आसले सो हे ब्रॉड व्यू एंडोक्रायनॉलॉजी आमी कसन पुरा डील करता ती म्हणजे एक उदाहरण आता हे तुम्ही सांगिल प्रमाणे रे या पुरा आमगेले ग्लँड्स आमकां भारी मुख्य जावन आसा म्हूण सांगून आनी त्या ग्लँड्सा निमित्त आमकां हॉर्मोन्स म्हणलेले ते उपजता म्हूण तुमी सांगले आता हे हॉर्मोन्स म्हळ्यार कसले आनी ताचें काम कसलें आता प्रत्येक आमी ग्लँड कसन पळयला ताजे लोकेशन तुमी पळयल्यार त्या खंयकी आसा आता पिट्युटरी ग्लँड माथेर आसा रायट जाल्यार ताजें काम खंय आसता सगळे शरिरांतू आसता सो त्या थंय दुखून थंय पुरा सगळे शरीर नियंत्रण करता जाल्यार ताजे सन्न सन्न मेसेंजर्स म्हूण आसता सन्न सन्न मॉलिक्युल्स एक्चुअली सो त्या थंय उद्भव जाता त्या मॉलिक्युलाक आमी हॉर्मोन म्हणटात आता पिट्युटरी दुखून सांज सुमार एटलिस्ट एक 5 to 6 हॉर्मोन्स थंय दुखून प्रोड्यूस जावन ते तोग्गू रक्तांत येवन मस्त शरीराचे विंगविंगड भागाक जाय जाल्यार इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ते कंट्रोल करता आसता तशीची थायरॉयडा दुखून पॅनक्रियासा दुखून ओवरी आनी टेस्टिस दुखून आनी तुमगेले एड्रिनल ग्लँड्स दुखून पुराकड दुखून सन्न सन्न एक मेसेंजर हॉर्मोन्स ते मॉलिक्युल्स ते ब्लडा येवन ताजें काम आनी करता आसता सो ताका आमी हॉर्मोन्स म्हणून म्हणटात ती आता तुम्ही सांगले हॉर्मोन्स ते ऑर्गन्साक येवन ते काम करता या पुरा हॉर्मोन्स एक जेल्लेल चरडांतूच आसता की नाही त्या मागीर होड जेता जेता ताजी उत्पत्ती जावचे जलाल चरडांतू ऑलमोस्ट हे पुरा आमी अतुरलेले हॉर्मोन्स फंक्शनल आसता इथे म्हळ्यार हे जलाल चरडाले इनफॅक्ट चवचपेश पुडेची एक सान एक सिंगल सेल म्हणून म्हणतात ते चेरडू जस्ट आता अम्मा प्रेग्नेंट जाल्या मात्र सो ते सान एक सिंगल सेल दुखून ते एक 8 सेल जावच्याक 8 दुखून 10 20 100 तशी एक मल्टिप्लाय जावच्याक इथे एक्चुअली हॉर्मोन्स जाय जाता सो प्रत्येक ग्रोथ प्रत्येक हंत अंते पोट्टा भितर आसतना उपजल मागीर समेत ताजे प्रत्येक हंत हंत बेळवणिगेक हे सकट हॉर्मोन्स जाय जाता ताजे मितीन ते सान जलाल चरडालंते आसून वसता आता मी प्रेग्नेन्सी पळयतना म्हळ्यार गर्भावस्थेंत आसतना आमी कसं पळयता म्हळ्यार दोन मेजर टेस्ट आमी करताची एंडोक्रायनल रिलेटेड एक कसं म्हळ्यार जेस्टेशनल डायबिटीज म्हळ्यार मधुमेहाचे एक टेस्ट आनी एक थायरॉयडा टेस्ट म्हळ्यार गुरबिणीक थायरॉयड समप्रमाणार आसका नातल्या उणी ज्यो चड असल्या तांची समस्या आसा म्हूण म्हणटाची हे अशी त्याक आता मी एक चेरडू हंतो गर्भांत आसतना सुरेचे एक फर्स्ट 3 months ताका आमी फर्स्ट ट्रायमेस्टर म्हणून म्हणटात ती सो तेदना त्या टायमारी त्या चेरडू कसन आसा अम्माल हॉर्मोन्सा वयरी मस्त डिपेंडंट आसता सो ताजे प्रत्येक बेळवणिगेक फर्स्ट 3 months अम्माल मस्त सपोर्ट जाय अम्माल सकट हॉर्मोन्स जाय जाता तेदन अम्माक ताजे डेफिशियन्सी आसल्यार त्या चेरडाक डायरेक्ट अफेक्ट जाता पर्टिक्युलरली इन्सुलिन सो इन्सुलिन म्हणजे एक हॉर्मोन प्रेग्नेन्सींतू मोस्ट इम्पॉर्टंट हॉर्मोन चेरडाल बेळवणिगेक वय सो ते आमकां उण आसल्यार चेरडाक अफेक्ट जाता चेरडूची किसान आसा पुरो तातली ग्रोथ समजायना सेम टायम चड जाल्यार प्रॉब्लेम जाता एक्चुअली सो ते 2 कंडिशनान ते आमकां चेरडाल ग्रोथ मस्ट अफेक्ट जाता आसता सेकंड वन तुमी निमगेलेचे थायरॉयड सो थायरॉयडाचे आमकां शरिराक डेफिनेटली जाय शरिराची ग्रोथाक बट मोर इम्पॉर्टंटली चेरडाले ब्रेन सो मेदुळू डेव्हलप जावका जाल्यार चेरडाले थायरॉयड हॉर्मोन मस्त इम्पॉर्टंट आसता सो हे वेरेन ऑलमोस्ट फर्स्ट 3 months अम्माल डायरेक्टली मेळची आसता चेरडाक आफ्टर 4-5 months चेरडाले ग्रंथी हुगूर हुगूर फंक्शन जावचे स्टार्ट जाता सो इवन देन अम्माल हॉर्मोन चड आसल्यार ते आमगेल प्लाझेंटा म्हणटात ते क्रॉस करून घेवन चेरडाक डेफिनेटली अफेक्ट जाता सो थ्रू आउट प्रेग्नेन्सी
हे थायरॉइड आणि डायबिटीज और शुगर्स नॉर्मल असचे मस्त इम्पॉर्टंट असता. आता मी पळयल्यारी एक गर्भवती महिलाक एक डायबिटीज असल्यारी तिगेल चेडू जेत्तना मस्त व्हड असता, ताजे म्हळ्यार वेट एक 3.5 किलो पशी मस्त चेड असता आणि 4 kg तशें पुरो असता. हे पुरो हार्मोना निमित्त कारण की नाही दुसरे ताका कसलें कारण असता? आता एंडोक्रायनॉलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आम्ही मोस्ट कॉमनली हक्का बिग बेबी म्हणून म्हणतात ती साधारण 4 किलो पशी चड और आमगेल इंडियन सिनारियोन तू इवन 3.5 किलो 3.5 पशी चड जाल्यार ते ऑलमोस्ट बिग बेबी म्हणून सांगून आम्ही कन्सिडर करत. सो तेदा नाही आम्ही आता जस्ट उलयलेलो हार्मोन कसन आसा इन्सुलिन. सो इन्सुलिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट चेरडाले ग्रोथाक. सो चेरडू अशें सुमार हॉट जाल्यार एक्चुअली प्रॉब्लेम जाता. सो ताजे अगेन मोस्ट कॉमनली अम्माक डायबिटीज आशिल्ले मोस्ट कॉमन आमी फर्स्ट थिंक करतात चेडमशे अम्माक डायबिटीज आशिल्ले आता तशें जावन आमकां कसन तंद्र आसा चेडू व्हड आसल्यार अडना नवा म्हण सांगून लेखल्यारी. सो ताजे मितीन चेरडाकय बाद जाता एक्चुअली आनी अम्माकय बाद जावं चान्सेस चड. व्हेरी कॉमनली आमी एक नॉर्मल डिलिव्हरी जावं म्हण सांगून लेखता आसता ती अम्मा तांकां ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता. सो ते नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे चान्सेस ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता. इथे म्हळ्यार ते येवची येवनीचे आमकां ते झाग पावेश ना ते चेरडाक काडच्याक आनी ताजे मितीन अम्माकय घाय आनी जावन ब्लिडींग आनी जावचे चान्सेस आसता. प्लस बाब्बाले एक्चुअली ब्रिदींग ताजे प्रॉब्लेम्स जाता. सो ते लंग्साचे डेव्हलपमेंटाकय प्रॉब्लेम जाता. सो मोस्ट कॉमनली सिझेरियन करपा पडटले चेडू जेतर समेत ICU रिक्वायरमेंट आसतले. सो हे पुरा प्रॉब्लेम्स जाता एक्चुअली बिग बेबी असल्यार. कितली जण आता शिजलेले हांव आयकलेलें आसा म्हळ्यार सुरवेक नॉर्मल ट्राय करून मागीर सिझरीन करचें म्हळ्यार हाका एक कारण मस्त कारण आसा पुरो जाल्यार एक कारण हे बिग बेबी दुखू नये म्हणून. तशेंची आता चेरडान जेत्तरी जेल्ली कुडले ताजे केले उपरांत ब्लड टेस्ट करतात जी तांतू तांणी थायरॉइड टेस्ट करतात जी. हे थायरॉइड जेल्लेल चेरडाक कितले पात्र घेता कितले व्हड पात्र घेता? आता पोटांत आसतना आमकां बाय चान्स चेरडाले थायरॉइड हार्मोन और थायरॉइड ग्लँड तितले काम करनी जाल्यार आमकां अम्माले थायरॉइड हार्मोनाचे सपोर्ट आसता. सो ताजे मितीन आमकां ते चेडू गर्भांत आसतना तितले ताजे इफेक्ट असेच ना. एक पटी ते अंबिलिकल कॉर्ड म्हण कसन म्हणटात ती ते कट जावन चेडू भायर आयले कूडले वय. सो ते चेरडाक ते सेपरेट जावन आयले कूडले चेडू कंप्लीटली इंडिपेंडंट जावन सोडता ताजे हार्मोन ताका कंप्लीटली जाय. सो जेल मागिरी फर्स्ट 3 years म्हणटा न्हय ते चेरडाले ब्रेनाचे डेव्हलपमेंटाक मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइम ड्युरेशन आसता फर्स्ट 3 years. सो तेदन आमी ते एक विंडो कसन आसा ते आमी कंप्लीटली युटिलायज करता चेरडाल डेव्हलपमेंटाक. सो हे ब्रेन प्लस बॉडी ग्रोथ दोन्हीके एक्चुअली थायरॉइड हार्मोन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल एक्चुअली. प्लस आमी हाक कसं म्हणटा ती प्रिव्हेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल डेफिशियन्सी म्हणटात म्हळ्यार केलावनी ತೊಂದರೆ आसतना कसं करू जायना केला जेनेटिक कॉजा मित्तन चेरडाल ब्रेन डेव्हलप जायनी तदन कसं करू जायना जाल्यार थायरॉइड तशनी आमी एक सानू एक मात्र दिवन त्या चेरडाले कंप्लीट डेव्हलपमेंट नॉर्मल जाव तशी करूं शकता. सो ते आमी कंप्लीटली ताजे एडवांटेज घेवका म्हळ्यार त्या चेरडाक ते कसं आसा ताजे एक चान्स दिवका तशें हांव न्हू ते 3 years तो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव अ नॉर्मल थायरॉइड फंक्शन. त्याची हांव एक पेशंट आतां पळयलेले आसा कशें म्हळ्यार आतां ती आतां 18 years जाल्ल्या चेल्ली तिका सान आसतना थायरॉइडाचे समस्या आशिल्ले निमित्त तिका डायग्नोस जायना तिले आतां तिका ಸ್ವಲ್ಪ बुद्धिमांदी आसा म्हूण सांगून ते म्हळ्यार सान एक टॅबलेट दिवन ते समकूर जेवता जाल्यार एक विशय जावका म्हणून ते लायफ लगट जाल्ले म्हणून. तशेंच मुखार येता ते टिनेज या किशोरावस्थेर येवचे चेडवांक चल्यांक जेव चलयांक जेव थायरॉइडाचे एक अगती कितले आसा? आता आमकां एनी बेळवणिगे ते एक स्पीड अप जावचे म्हणटा न्हय सडन वेग जाता. सो त्या वेग जावचे एक अवस्थे कसन आसता प्रौढावस्थे और प्युबर्टी. सो एक जलाल दुखून एक 9-10 वर्स ताई एकू लॅक जाता आसता ती ते 10 दुखून एक 15 वर्स ताई मस्त रॅपिड ग्रोथ जाता चेडूवाले तेदना ते ग्रोथ कसन आसा ताका एक हेल्प जाता जाल्यार हार्मोन्सांतू वन ऑफ देम थायरॉइड हार्मोन आसता. सो त्या पक्कन ते एक बॉर्डरलायन डेफिशियन्सी पुरो आसल्या चेडवांक त्या टायमांतू सडनली तांणी हायपोथायरॉइडिझम म्हण जावं चान्सेस आसता. ते म्हळ्यार तांगेले बेळवणिगेक जाय जाल्यार तितले हार्मोन स्टोर आसना तांगेला. सो तेदना सुमार पेशंट्स येता ती आमकां थायरॉइड आत्तां उणी पडला आमकां कशें कळ्ळें ते फुडें म्हळ्यार ते प्रौढावस्थे रिक्वायरमेंट चड आशिल्ले मितून आमकां त्या टायमार तांणी कंटिन्यूचे जाता. वय आतां तुमी त्या सांगिल्ले प्रमाणे ते
किशोरावस्थेरी ओके जाल्यार ह्या थायरॉयड समस्या प्रारंभ जेवच्या खंयचेय प्रारंभ जावेत म्हणून हांव लेखता तशी वैगी वै वै सो अगेन आतां हें किशोरावस्थे मागीर आमकां आतां बायल मिनशलेंत म्हणटा जाल्यार मोस्ट कॉमनली प्रेग्नन्सी म्हणचे एक अनेक पॉयंट अनेक हें म्हणून पिरियड सो तेदना अगेन अम्मा आनी आतां बाबू दोनी बॉडीज एक्चुअली सो दोनीकय रिक्वायरमेंट चड आसता सो तेदनाय आमकां तें एक सरफेस जावं चान्स आसता तेदना हायपोथायरॉयडिझम फर्स्ट टायम प्रेग्नन्सीन म्हाका कळ्ळां म्हणजे सुमार जन आसता ती त्या न्ही जाल्यार आतां सुमार जन आतां रिसंटली लॉकडावन जाल्लें कोरोना टायमान तो त्या 2 वर्स कशें आशिल्लें सकट जनाल एक्टिविटीनी उणी जावन सुमार वेट गेन जाला सुमार जनाल सो ते सडन बॉडी वेट गेन जाता न्ही तेजे रिक्वायरमेंट चड जाता थायरॉयड हॉर्मोनाचे सो कोणाकी एक बॉर्डर लायन सेल्फ डेफिशियन्सी आशिल्ल्या इतले वर्स कळ्ळी आतां वेट एक 10-12 किलो चड जातना ताका रिक्वायरमेंट पावनी ते मॅच जातना म्हणटा अगेन हायपोथायरॉयडिझम जावचे चान्सेस आसता केल्या जनाक रेअरली मेनोपॉज जावन ताजे मागीर डायग्नोज जावचे चान्सेसय आसता सो आमकां विंगड फेजीस ऑफ लायफान तूं हायपोथायरॉयडिझम कळचे चान्सेस आसता आतां तुमी हायपोथायरॉयडिझम म्हणलें आतां मनशाक हायपोथायरॉयडिझम आसा गी ना गी म्हूण कळका जाल्यार कसले परीक्षण आसा गी कसले टेस्ट आसा गी नाही तांकां कसले लक्षण दिसता सिम्पटम्स दिसता सो जनरली आमी मेडिकल टर्म्सान म्हणचे जाल्यार हायपो म्हळ्यार उणें आनी हायपर म्हळ्यार चड म्हणून मेजॉरिटी पेशंट्स जालें तो आसूचे हायपोथायरॉयडिझम जाल्यार ही थायरॉयडाक आयले म्हणली कुडले ते प्रतिपेटी हायपोथायरॉयडिझम न्ही तेज्यान तुमी एक ಸ್ವಲ್ಪ हांगा केअरफुल जावन पळोवका जाता सो हायपोथायरॉयडिझमाचे लक्षण कशें आसा म्हळ्यार थायरॉयड हॉर्मोनाचे नॉर्मल फंक्शन कळल्यार आमकां ताचे अर्थ करून घेवचें सुलभ थायरॉयडाचे काम आमगेल बॉडीचे एक पाचन शक्ती म्हणटात मेटाबॉलिझम सो ताचे प्रत्येकाक इम्पॉर्टंट आसा एग्जाम्पल आमगेल हार्ट बीट आसा पुरो सो हार्ट आतां कितले लायकोन फंक्शन करता आसा सो ताकाय इम्पॉर्टंट आसता डायजेशन कॅपॅसिटी आसा पुरो सो ताजे मुवमेंट जाका इम्पॉर्टंट आसता हॉर्मोन बोन हेल्थ आसा पुरो आमगेल नॉर्मल एक्टिविटीन तुमी कितले एक्टीव आसा तो प्रत्येकाक आमकां थायरॉयड हॉर्मोन जाय जाता सो हे उणी पडली कुर्ली कसन जाता आमकां सुस्त जावचें स्टार्ट जाता एक कॉन्स्टिपेशन म्हळ्यार मोशन टायट जाता म्हण सांगून सुमार जन येता आसता ती हा वय आनी केलो जनाक हेअर फॉल जाल्ल्या म्हण येता आसता ती केलो जनाक पिरियड्स एबनॉर्मल इरेग्युलर जाता म्हाका सो तशी सिम्पटम्स घेवन येता ती केलो जनाक सडन थंड जावचें स्टार्ट जाला सकडांक शाक जाता आसा म्हाका भारी शिंक खाता आसा सो पोट तशें नाशिल्लें सो ह्या पुरो आमकां केलो हायपोथायरॉयडिझमाचें लक्षण आसा आनी केलो जनाक ಸ್ವಲ್ಪ वेट गेन जावन येता ती बट ते सुमार न्ही 3-4-5 किलोज तितले वेट चड जाल्ल्या म्हण येवचे चान्सेस आसता तशीच हायपरथायरॉयडिझम म्हणून अनेक तुमगे स्लायडांत आसा आनी तूं कसो बरो लक्षण दिसता हांतू आमकां थायरॉयड हॉर्मोन चड जाता आसता आतां आमी पयले कसन फंक्शन्स आनी मेळ पळया सो ताजे पुरा मस्त चड जाला रेट म्हळ्यार आतां हार्ट बीट कसन आसा मस्त फास्ट जाला आनी तुमगेले हे कसन वेट कसन आसा ताजे लॉस जाला आनी आमगेले गट मुवमेंट्स आमगेले पचनाशक्ती कस आसा ताजे मुवमेंट्स मस्त फास्ट जाला सो लूज मोशन जावचें स्टार्ट जाला सेम टायम तुमकां फुडें तितले शाक आनी कांय नाशिल्ले बट आतां भारी शाक जावचें स्टार्ट जाला हीट इंटॉलरन्स म्हणटात ती सो ह्या पुरो आमकां हायपर थायरॉयडिझमाचे सिम्पटम्स आसता केलो जनाक रेअरली ताजे वाटो चिके आई प्रॉमिनंट चिके दोळ आनी प्रॉमिनंट भायर आयलरी तशे पुरो जावचे चान्सेसय आसता हायपर थायरॉयडिझमान तो गुरगुर दोळ म्हणून म्हणटांची एक्चुअली तांकां ते हायपर थायरॉयडिझम आसा आसचे चान्सेस चड वय आमी सान्नासतना एक दूरदर्शनांत एक केन्ना एक एडवर्टाइज येता आशिल्ले अपंग बच्चा म्हणून थायरॉयड समनातले अपंग बच्चा पैदा हो जाएगा नातल्यार या म्हण गोयटर हो जाएगा म्हण ये गोयटर आनी गोयटर म्हळ्यार कसले आनी केन्ना जाता गोयटर म्हणजे आमगेले नॉर्मल थायरॉयड ग्रंथी कसन आसतना ताजे सायज चड जावचे सो ते तितले चड जाता केलो पाटी की आमकां पळयतनाच ते मनशां पळयतनाची हे गळेन कसन आसा म्हणजे एक तेंची सुरे दिसता आसता सो त्या लेवल आयला म्हळ्यार ते क्लियरली गोयटर आसता केलो जनाक नुत अशें धाटू आसता सो ते एक्चुअली गोयटर वैखी न्ही म्हणून आमी डॉक्टर वचून चॅक करूंक जाता
गॉयटर जावच्याक मोस्ट कॉमन कॉज हायपोथायरॉइडिझम अंतू चड म्हळ्यार आमकां थायरॉयड डेफिशियन्सी आसल्यार थायरॉयड हार्मोन उणी जाल्यार तेदना तसं एक हॉर्ड जावचे चान्सेस चड असता त्यावेळेला आमी पळयलें बरी त्या पिट्युटरीचे एक हार्मोन आसता हेंदुकून आसता सो त्या कंटिन्युअसली येवन आमगे थायरॉयडाक चड करतास धांवडेतास प्रोड्यूस करी आनी की हार्मोन करी म्हणून येतास सो बट ताजेला शक्ती ना त्या हार्मोनाची शक्ती ना त्या धांवडेल मितून ताजे सायज ಸ್ವಲ್ಪ हॉट जाला तितलेच तेदना आमी ते एक रक्त परीक्षे कोन पळयल्यार आमकां तांकां हायपोथायरॉइडिझम आसकी कसं ना म्हणून कळटा इन अ फ्यू पर्सेंटेज एक्चुअली हायपरथायरॉइडिझम आनी ते तशें जावचें पुरो बट तितले कॉमन आसना मोस्ट ऑफ द टायम्स ते हायपोथायरॉइडिझम तू तशी हॉट आसता तशी सो दोन कंडिशनान ते असे चान्सेस आसता त्यात गॉयटर जेतना ते आमगेले त्या ग्लँड सुजून आसता पळय त्या वखद घेतली कुल समजत की नाही त्या सर्जरी कोण जो काडका पडता सो आतां केलो आमी दोन नमुनेच पळोवचे जाता गॉयटर आशिल्ल्यांक थायरॉयड फंक्शन प्रॉब्लेम आसूनू आसल्यारी ताजी एक विंगड ट्रीटमेंट आसता केलो जनाक खाली गॉयटर आसता तांगेले थायरॉयड फंक्शन कंप्लीटली नॉर्मल सो तशी फर्स्ट कॅटेगरीन तू कसं आसा हायपोथायरॉइडिझम प्लस गॉयटर तंतू आमी एक 3 to 6 months आफ्टर ट्रीटमेंट एक 50% रिडक्शन जावचे चान्सेस आसता ताज्यान आमी तांकां स्ट्रेट अवे सर्जरी कराती तशे प्रमाणान ती हायपोथायरॉइडिझम मोटूट आसल्यारी मात्र दिवन सेल्फ पळया म्हूण सांगून आमी सेल्फ ऑब्जर्व करता ती सो आमी कोणालांतानी हे ऑब्जर्व करत म्हळ्यार कोणाक ताजे मितीन श्वासकोश ತೊಂದರೆ जायनकी म्हळ्यार हॉट जावन कंप्रेस जावन श्वासकोश ತೊಂದರೆ जायनी खावच्या पिवच्या जत्तस सो तांगेल्यांत आमी वेट करत बट केलो जनाक ते तितले हॉट जावन आसता की तांकां ब्रिदींग डिफिकल्टीज जाता गिळच्या प्रॉब्लेम जाता सो तांगेल्यांतू वी मायट एडवायज सर्जरी इन देम ऑल्सो बट इन सेकेंड कॅटेगरी आमकां थायरॉयड फंक्शन कंप्लीटली नॉर्मल आसा जस्ट एक गॉयटर आसा तेदन आमी ते मात्र दिवन सम करचे जाय तांकां ते ऑपरेशन कोरनूचे काडका जाता गॉयटराक आनी थंडी बादाक कसले संबंध आसगी म्हळ्यार थंडी जालेले निमित्त गॉयटर जो तशी कसली आसगी तशी काय ना त्या हायपोथायरॉइडिझम आसल्यार ताजे एक लक्षण असो पुरो कोल्ड इंटॉलरन्स म्हणले नवा त्या थंडी बादा मितूनच गॉयटर म्हणू जायना तशीच आतां आमगेले मुखारसून पळयल्यार आमी थायरॉयडाक परीक्षण दोन नमुन्याचे आसा एक थायरॉयड TSH म्हणून टेस्ट करताची आनी एक TFT म्हणून म्हळ्यार थायरॉयड फंक्शन टेस्ट म्हणून सांगून तशें जाल्यार दोन नमुन्याचे आमी टेस्ट करताची ह्या दोनूय टेस्टान व्यत्यास कसो जाले आनी ते म्हळ्यार खंयचे एक केल्यार पावना म्हणून मुगोवचें ओके आतां TFT म्हणून म्हणटना थायरॉयड फंक्शन टेस्ट म्हणून म्हणटना तांतू TSH आसता आनी T3 T4 म्हणजे हे तीन बग ओटू केल्यार ताका थायरॉयड फंक्शन टेस्ट म्हणटात ती ताजे TSH मात्र केल्यार ते सेपरेट एक आसता वय सो तेदन आमी एक केलो जनालेंत आमी स्क्रीनिंग म्हूण करता ती म्हळ्यार आमकां आसा की ना म्हूण तितलें श्योर आसना बट एक स्क्रीनिंग टेस्ट एक जस्ट कोण पळया आसा की ना एक क्लू मेळटा म्हण आसतना आमी TSH मात्र कोण पळयता ती बट आमकां स्ट्रॉंग सस्पिशन आसता हांकां थायरॉयड प्रॉब्लेम आसा म्हूण तशें स्ट्रॉंग सस्पिशन आसतना आमी कंप्लीट थायरॉयड प्रोफायल कोण पळयता ती सो तेदन आमकां ते TSH मात्र न्हयशी T3 T4 कितले मट्टाक डावन जाला हांकां कितले डोसास मात्र जायन जाता सो ताजे पुरो आमकां क्लू आनी की बेटर मेळटा वेन वी डू कंप्लीट प्रोफायल थायरॉयड फंक्शन तशें थायरॉयड प्रोफायल केल्यार तांकां कंप्लीट आमकां कंप्लीट नॉलेज मेळटा म्हूण सांगून सांगची तुमी तशीच आता थायरॉयड समस्या आशिल्ल्या मनशांक एस्पेशली बायल मनशांक म्हळ्यार जनान लेखचे कसं म्हळ्यार थायरॉयड समस्या बायल मनशां मात जेवची दर्ल मनशां जायना म्हणून आनी थायरॉयड समस्या आशिल्ली बायल मनशां तांकां वेट गेन म्हळ्यार तांगेले तूक मस्त चड जाता एक 10-15 किलो चड जाता तेन्ना तांणी सांगता कसं म्हळ्यार त्या थायरॉयडा निमित्त म्हणून थायरॉयडा वयर एक आमी एक सोंड सोडताचे तशें ह्या समूह म्हणून मिथ्य गी तथ्य म्हणून ओके तुम्ही म्हळ्यार फर्स्ट पार्ट करेक्ट आसा म्हळ्यार चडटी बायल मनशांनी तू हायपोथायरॉइडिझम मस्त कॉमनली आसता सो ताका मेडिकल हेवय आसा म्हळ्यार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ताजे ಬಗ್ಗೆ आयडिया आसा इत्या तशें असो पुरो म्हणून बट 100% दैत्याक तशी बायल मनशांनी तू चड म्हणजे तितले स्ट्रॉंग एविडन्स ना बट एक ऑटोइम्यून कॉज म्हणून एक म्हणटात आमी एक एंटीबॉडी पॉझिटिव्हिटी सो त्या व्हेरी कॉमनली आमकां बायल मनशांनी दिक पडटा ताजे मितीन बायल मनशांनी तू हायपोथायरॉइडिझम व्हेरी कॉमनली आसता जाल्यार दादल मनशांनी तू जायना म्हणना सो दादल मनशांनी ते जाता एक्चुअली सो तांणी येता ती ऑल्दो पर्सेंटेज इज लिटल लेस तशें म्हणून जाता आनी सेकंड पार्ट
सो 10-15 किलो वेट गेन जाला म्हाका हायपोथायरॉइडिझम आसा पुरा ते थायरॉयडा मितीन म्हूण सांगून लेगचे ॲक्च्युली चुकी आतां तुमकां पोट दुखून हायपोथायरॉइडिझम आसा हांवें एक 5-6 वरां दुखून मात्रे घेता आसा म्हगेल्या डॉक्टरान म्हणलां म्हाका तुका हें डोस करेक्ट आसा कसनय तोंदरे ना हेंची डोस घ्या म्हूण म्हणलां दॅट मिन्स तुमगेले थायरॉयड हॉर्मोन कसं आसा ताजें करेक्ट रिप्लेसमेंट जाला तुमकां जाय जाल्यार डोस आसा ताजे मागीर समेत तुमगेले 10-15 किलो वेट चड जाला म्हळ्यार त्या थायरॉयडा मितीन मोस्टली न्हय तेदन तुमगेले लायफस्टायल सेल्फ पळोवपाक जाता सो आमी खावचे पिवचे समजकी आमकां एक्सरसायज आसकी ना आमी खावचे पिवचे आमगेले एक्टिविटी पेशी चड करता आसा की सो त्या आमी पळोवन ताका जाय जाल्यार एडवायस सेपरेटली डॉक्टरांना घेवपाक जाता तुम्ही सांगचे प्रमाणे री आम्ही खाऊची उणी कोरक आम्ही खाऊची गट्टी खाऊन वेट घेऊन जाऊन थायरॉइड वगैरे दूर घालची नाही म्हणून अत्ये थायरॉइड समस्येक आणि मिसकॅरेज म्हळ्यार चरडू जावचे एबॉर्ट जावचे ताका कसले एक संबंध आसा की वय हें आमी म्हळ्यार बायल मनशालेन तो ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ಲಿ दिसता म्हळ्यार इवन आमी आतां इनफर्टिलिटी येतना समेत दादले मनशालेंक थायरॉयड प्रॉब्लेम आसून तांकां चेडो जायना म्हणजे पेश चड बायल मनशालेन तो थायरॉयड प्रॉब्लेम आसल्यार व्हेरी कॉमनली ते प्रेग्नन्सीक अफेक्ट जाता आसता सो आतां ताजे मागीर समेत इनिशियल 1 to 3 months ಅಂತೂ मिसकॅरेजेस थायरॉयड प्रॉब्लेम ट्रीट करून जाल्यार जाता बट थायरॉयड प्रॉब्लेम पोट दुखूनय आसा ताका जाय जाल्यार तितले मात्रे करेक्ट घेतला म्हणटना ताजे मितीन मिसकॅरेजेस जावचे चान्सेस मस्त उणे वय आतां एक मनशाक थायरॉयड समस्या आसा या गॉयटर आसा तशें कसले समस्या आसूं न्हू ते मुखार सोनू कॅन्सर जेवचे थायरॉयड कॅन्सर जेवचे लक्षण आसता की साध्यते आसता की आतां आमकां ते गॉयटर म्हूण तुमी कसन मेळ पळया सो हायपोथायरॉइडिझम अंतू सो ते आमी गॉयटर सुरेख मॉनिटर करता ती सो मात्रे दिवन ते समजतास की ना म्हणून इनिशियली 3 to 6 months आमी पळोवन घेता ती सो त्या 3 to 6 months मागीर ते गॉयटर स्वेलिंग कसन आसा ते उणी जायन जाल्यार आमी एक अल्ट्रासावंड म्हूण सांगून एक कोण पळयता ती सो त्या अल्ट्रासावंडांतू आमकां केल्यावानी क्लू मेळचे चान्सेस आसा तांतू नॉड्युल्स म्हूण आसता सन्न सन्न एक नॉड्युल्स म्हूण अशे चान्सेस आसता सो त्या सायज ताजे कॅरेक्टर त्या पुरा पळोवन ते डावटफूल आसकी ना ट्युमरस आसकी ना सो त्या पुरा आमकां फॉलोअपांतू कळटा सो 100% सकडांक गॉयटर आशिल्लेंक कॅन्सर जाता तशें आसना जाल्यार गॉयटर आसून तांकां तसले नॉड्युल्स आसा म्हळ्यार फॉलोअप करचें इम्पॉर्टंट आसता वय त्यांनी सान असताना ताजे ट्रीटमेंट केल्यार लायक म्हणून तशीच एक जनालांत एक मिथ्य धारण कसं असतं म्हळ्यार क्रुसिफेरस व्हेजिटेबल्स म्हळ्यार सल्फर असो तसले रंदेकाय फॉर एक्झाम्पल कॅबेज कॉलीफ्लवर ब्रॉकली मुलंगी रॅडिश अशी पुरा या पुरा खेळल्यार तांकां थायरॉयड समस्या चड जाता म्हूण आसा अशी कसले पथ्य अगत्य आसा की थायरॉयड समस्या आशिल्ल्यांक सो हे मस्त कॉमन डाऊट ॲक्च्युली मस्त कॉमन प्रश्न आसता ब्रॉडली स्पीकिंग आमी तशी अवॉयड करचे अगत्य ना खंयचेय एक कॉलीफ्लवर आसो कॅबेज आसो एक मुलंगी आसो सो ते आमगेले थायरॉयडाक एनिमीज कांय न्हय सो ते खावेत जाल्यार ಕೆಲವು जन पेशंट्स येतात ती म्हळ्यार तांणी आतां डायटिंग करता सुपुरो सो तांणी रेग्युलर जावन हेवी सॅलड जायची आनी कसनय खायनात तांणी डेली तांकां कॅबेज कॉलीफ्लवर ताजे सॅलड जाय सिजन अशी तशी खातात ती तशी रेग्युलर जावन डेली बेसिसान तूं अनकुक्ड विदाउट बॉयलिंग तशी खावची आमी एडवायस करनात ती बट आमी आतां नॉर्मली घरान तूं एक कॅबेज एक कॉलीफ्लवर कितली यूज करतात ती वारा एक पेटीकी 2 वारा एक पेटीकी तवे बॉयल कोर न्हू कुक कोर न्हू तशें आमगेले रेग्युलर फूड हॅबिट्सान तूं खंयचेय वेजिटेबलाक थायरॉयड वट्टू प्रॉब्लेम ना सो मॉडरेट तुमी नॉर्मल इंटेक कसं आसा ते फुडले वरेची कंटिन्यू करूयात खंयचेय न्ही खंयचे वेजिटेबला प्रॉब्लेम ना दुसरे खंयचे म्हळ्यार मांस जातल्यार मोट्टो त्या पुरा खेळल्यार तंते त्या पुरा खेळल्यार प्रॉब्लेम जाता की कसले पथ्य आसा की म्हणून थायरॉयडाक थायरॉयडाक प्रत्येक आमी पथ्य एडवायस करनाची तशीच थायरॉयडाक आनी कोलेस्ट्रॉलाक कसले संबंध आसा की वय थायरॉयड हॉर्मोन आमगेले बॉडीचे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिझम म्हूण म्हणटा ती सो ताका इम्पॉर्टंट आसता सो थायरॉयडाचे ॲक्शन आमकां लिवरा वयरी आसता ब्लड सर्क्युलेशनांत आसूचे कोलेस्ट्रॉल प्रत्येकाकय आसता एक मनशाक हायपोथायरॉयडिझम म्हूण डायग्नोज जातना सेम टायम तुमी तांगेले कोलेस्ट्रॉल लिपीड प्रोफायल कोण पळयल्यार
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ते लिपिड प्रोफाईल अबनॉर्मल असता म्हळ्यार हाय कोलेस्ट्रॉल म्हणून दिक पडटा आमकां जाल्यार तुमी त्या पॉयंटान तो थायरॉयड हार्मोन रिप्लेस कर न्हू म्हळ्यार तांकां मात्रे जाय जाल्यार दिव न्हू एक 2-3 मंथ्सान तो अपास आमी ते लिपिड प्रोफाईल रिपीट करतना मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स जाल्यार ते नॉर्मल जाता सो तांतू आमकां कळटा थायरॉयड हार्मोनाचे कितली रोल आसा बॉडीन तू म्हणून सो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिझम इज वन ऑफ देम सो एक वन ऑफ द मेजर रोल्स आसता थायरॉयडाक ते थायरॉयडाचे आमकां म्हळ्यार मस्त लोकांक थायरॉयडाची समस्या आसता तशें हांव तांकां पुरा तांगेले पुरा संशय पुरा दूर जाला म्हण हांव लेखता तुमगेले उतर आयकून आतां तुमी त्या वेळी वेगवेगळे जे ग्लँड्सा विशयी सांगतना पिनियल ग्लँड म्हणून एक आसा मात्यान तूं ताजे निमित्त निद्देक ते एक कारण जाता म्हूण म्हणलें वय ह्या कशी म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ सांगता वय सो ते पिनियल ग्लँड म्हणजे एक चिके मागशी लोकेटेड आसता ब्रेनान तो ताका आमकां ಕೆಲವು स्टिम्युलस म्हण आसतात आमकां लायट उजवाड पडतात न्हू सो उजवाड ताजे वयर पडल्यार ताका एक स्टिम्युलस जावन आसता त्या पडटना थंय देखून एक हॉर्मोन येता मेलेटोनिन म्हणून सांगून एक हॉर्मोन येता सो ते आमकां एक्चुअली कसं म्हणजे वन ऑफ द मेजर हॉर्मोन फॉर स्लीप वेक सायकल त्या सायकलाक रेग्युलेट करच्याक इम्पॉर्टंट आसता ಕೆಲವು जन काळकाकुडांतू आसता ती लाँग टायम आमी आतां हॉस्पिटलांत पळोवचे पुरो सुमार पेशंट्स इंडोर भितरी आसता ती उजवाड ना वय सो तांकां व्हेरी कॉमनली स्लीप डिस्टर्ब जावचे चान्सेस आसता म्हळ्यार आमकां डायरेक्ट उजवाड ना सो त्या पिनियल ग्लँडाक वय पिनियल ग्लँडाक एक्चुअली कन्फ्यूज जाला हे दिवस की रात की सो तसे लेक ताका स्टिम्युलस डायरेक्टली मेळटा आसना सो दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टिम्युलस ताका लायट म्हणजे सो ते नथिल मितीन ते ग्लँडचे कन्फ्यूज जावन अशें पुरो सो तेदन आमी युजली हे मेलेटोनिन केले पटी रिप्लेस कर न्हू तांगेले स्लीप सायकल कसन आसा ते सम करचे जाता एक्चुअली ते रिदम सम करचे जाता सो दॅट्स हाव पिनियल ग्लँड हॅज दॅट स्लीप वेक सायकल हे बट दॅट मे नॉट बी द ओनली रिजन डेफिनेटली सो ते आमी डिस्कस करून पळोवपाक जाता म्हळ्यार स्ट्रेस आनी पुरो आसल्यार दुसरें पुरो मस्त कारण आसा म्हणून म्हणजे तशीच पिट्युटरी ओटूची ब्रेना भितरी एक सॉरी पिनियल ग्लँडा ओटूची एक पिट्युटरी ग्लँड म्हणून आसा ब्रेनांत म्हणून तुमी सांगले हाचे काम कसं ते तवळी म्हणल्यार एक मास्टर ग्लँड सो एक जस्ट अबाउट 1 सेंटीमीटर अशें पुरे तितले सान एक ग्लँड ते हान तू हे स्लायडान तुमी पळयत आसा ती ते एक येलो कलरान तू मार्क केला न्हू सो त्या पुरे त्या पिट्युटरी ग्लँडा दुखून येता आशिल्ले हॉर्मोन्स सो फर्स्ट वन ते पळयत आसा आमी ACTH म्हणून सो ते वचून किडनी लेवलान तसोचे एड्रिनल ग्लँड कसन आसा थंय वचून काम करता आसता तांतूंत मितीन आमकां BP कंट्रोल शरीराच्या उदकाच्या अंशाचे कंट्रोल खंयची म्हणाल ते ACTH फर्स्ट वन सो त्या वचून एड्रिनल कॉर्टेक्स म्हणस न्हू थंय वचून ऍक्ट करून घेवन आमगेल BP सोडियम पोटॅशियम उदका अंश मूत कितले भायर येवका बॉडी दुखून ते प्रति एक रेग्युलेट करता आसता हे थ्रू ACTH पॉसिबल आसता आनी नेक्स्ट MSH म्हूण सांगून आसा ते ACTH ओटोट येवचे एक प्रोडक्ट ते आमकां स्किन लेवलान ते ऍक्ट करून घेवन स्किनाचे कलर पिगमेंटेशन म्हूण म्हणटात मेलॅनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ते कडेक नेक्स्ट GH म्हळ्यार ग्रोथ हार्मोन सो ग्रोथ हार्मोन आमगेले बोनाचे इवन दिगाय ग्रोथाक चेडो जेतना कसन आसता हायट सो ताकाय जाय जाता प्लस अड्डाय ग्रोथ विड्थ सो ते एक आमगेल प्युबर्टी जाल मागीर ताजी स्ट्रेंथ डिसायड करच्याक ग्रोथ हार्मोन जाय जाता मागीर मसल्स म्हणस ना ताजे लागीं मसल स्ट्रेंथाकय ग्रोथ हार्मोन जाय जाता नेक्स्ट ते TSH म्हूण येता सो ते थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ते आमकां थायरॉयड लेवल येवन घेवन थायरॉयडा दुखून प्रोड्यूस जावका जाल्यार हॉर्मोन्स कसन आसता ताका हेल्प करता आसता कडेक नेक्स्ट थंय गोनाडोट्रोपिन्स म्हूण सांगून दिसता आसा ते आमकां धर्म इन्शुलिन तू टेस्टिकल लेवलान येवन घेवन आनी ओवरी अंडाशया लेवलाक फिमेल्स येवन घेवन तांकां जाय जाल्यार हॉर्मोन्स मेल आनी फिमेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता आसता कडेक नेक्स्ट आमी ते पळयता आसा ADH वय एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन सो हे पिट्युटरीचे मागशीच भाग दुखून येता आसता सो ते अगेन आमगेले मूत वॉल्यूम आसा पुरो कितले येता आसा सो त्या पुरो डिसायड करता वॉटर बॅलन्साक प्रिडॉमिनेंटली हेल्प करता आनी ते लास्ट वैरी प्रोलॅक्टिन आनी ऑक्सिटोसिन हे प्रिडॉमिनेंटली बायल मनशांक हे कशें ब्रेस्ट मिल्क
प्रोडक्शनाक हेल्प करता आसता वय सो इतली पुरा काम एक सेंटीमीटर असुचे पिट्यूटरी ग्लँड एक्चुअली कंट्रोल करता आसता तशें ताका मास्टर ग्लँड म्हण म्हणचे म्हण म्हणले या तुम्ही तितली हार्मोना नाव सांगले पुरा स्टिम्युलेटिंग हार्मोन म्हळ्यार त्या पिट्यूटरी ग्लँड असं करून ते अंगा वचून ताका ऑन करचे करेक्ट करेक्ट तान तू खंयच्याय एकांत समस्या असल्यार ते ऑन जायना म्हण म्हणचे तुमी न्ही खंयचे ते ऑर्गन ऑन जायना तशी तुमी सांगतना बोन विशयार सांगले बोन ग्रोथाक जावका म्हणून आता मी पहिले प्राय जालेले मनशाले ग्रोथाक विशय उलोवया आय मीन हड्डा विशय उलोवया आता प्राय जातना तांगेले हड्ड पुरा वीक जाताची ताका कसले हार्मोना निमित्त कारण असगी म्हणजे ताजी हार्मोना निमित्त जेवची साध्यता असगी वय आता बोन आमकां आयकतना एक हार्ड तंतु ते कसन फंक्शन आसा पुरो एक पटी जल्ल्यार जल्ल्या म्हणून आमी लेखतात ती बट एक्चुअली तंतु ते कंटिन्युअस प्रोसेस मॉडलिंग रिमॉडलिंग म्हणून म्हणतात ती सो ते कंटिन्युअस प्रोसेस जत्ता आसता सो बोन झरता वय आसता बोन जत्ता वय आसता सो हे कंटिन्युअस प्रोसेस आसता सो तक्क जाय जाल्यार कसन हार्मोन्स आसा आतां कॅल्शियम आमच्या शरिरांतू नॉर्मल आसूं का फॉस्फरस नॉर्मल आसूं का मॅग्नेशियम नॉर्मल आसूं का विटामिन डी नॉर्मल आसूं का ह्याक पुरा प्रमोट करता आसले सुमार हार्मोन्स म्हळ्यार बोनाक हड्डाक जावक जाल्यार तसले पुरा सिमेंट अशी घालची तसले रेडी असू काम गेले तंतु हे तुम्ही म्हणले बरी एक्चुअली हे चित्रांतच पळया सो लेफ्ट हँड सायडान तू ते नॉर्मल बोन आसा म्हळ्यार तंत आमी पळयत आसा मध्य मध्य ते वट कसं आसा ते सनसन आसा कॉम्पॅक्ट आसा वय सो तेदन ते स्ट्रॉंग आसता एक्चुअली बोन तेंची रायट हँड सायडान पळयत आसा न्हय सो त्या केलो पटी आमकां प्राय जेतरी मेनोपॉज जेतरी तेदन ते मध्येच होल्स कसं आसा त्या हॉड जाता सो बोन एक नमुनो पोरस जाता कसं कारण ते म्हळ्यार एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निमित्त सो फिमेल सेलन तू एक्चुअली मेनोपॉज जातना ते इस्ट्रोजन लेवल्स मस्त डाऊन जाता सो नॅचरली फिमेल्स मस्त प्रिडिस्पोज म्हळ्यार तांकां चान्सेस ऑफ फ्रॅक्चर चड आसता बाजारलो मनशांक उण आसता रिलेटिवली उण आसता सो तेदन आमकां बोन्स तशी वोट जावन पोरस जावन आसता सो फ्रॅक्चरस कनी मस्त चड जाता बायल मनशांनी युजली तशी ते प्राय जाता तशी हडोड जावन आसता ये पळो कोरका जल्ला आमकां कोळका जल्ला रे अशी पुरा जल्ला हड्डांतू चेंजेस बदलप जल्ला म्हण कोळका जल्ला रे कसले विशेष टेस्ट आसगी परीक्षण कसले क्रम आसगी वय 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 ताका एक आमी एक डेक्सा स्कॅन म्हण एक करता ती सो ते आमकां बोनाचे डेन्सिटी कसन आसा मिनरल डेन्सिटी म्हण सांगू न्हू ताका हेल्प करता आसता आमी आतां ह्या चित्रांत पळयत आसा न्हय सो एक प्राय जाल्यार एक बायल मनशी सो ती जस्ट अशी वॉक करता आसा कसं नाही काय फास्ट वता ना जस्ट एक स्लिप जावन पडली हात मोडले मस्त कॉमनली जावचे एक सिनारिओ कोलिस फ्रॅक्चर म्हण म्हणतात ती सो तेदना आमी पळयात तिगेले बोन्स एक्चुअली बॅकग्राउंडान तशी वीक आसा ऑस्टियोपोरोटिक बोन म्हण म्हणतात ती सो दॅट इज वन रिजन ऑर दॅट इज वन इंडिकेशन आमी हे स्कॅन करून पळोवच्याक एक फ्रॅक्चर जाल्यार नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आणि हे आमी सेकंडान पळयत आसा ती गून बेन्नू म्हणटा न्हय अशे बेंड जावचे सो हे जतने केलो पटी आमकां ते पट्टी कंटू कसन आसता ताजे कंप्रेशन जावन आसता लागलागी जावन चिके स्लाइट फ्रॅक्चर्स जावन जावचे चान्सेस आसता सो अशी पुरा आशिल्लेंक आमी हे डेक्सा स्कॅन करून पळयात नेक्स्ट हे आमी थंय म्हाका एक प्रश्न आसा आतां तुमी थंय ते गून बेन्नू म्हणून दाखयले ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ते ನ್ಯಾಚುರಲಿ असता म्हणजे सण प्रायरी तांकां ಸ್ವಲ್ಪ अशी गून जावन फाट अशी बेंड जावन आसता म्हणजे त्या शोल्डर तांणी धरची तशी गिनी तांगेले स्पायनल कॉर्डान तो बेंड आसा की म्हाका गोतना जाल्यार गून बेन्नू म्हणून सण प्रायरी असता जाल्यार ಕೆಲವು हे प्राय जत्तरी तांणी गून जताची तुम्ही आता हे सांगचे प्राय जत्तर जेवची गुणाचे विषय ना हा तेच ना त्या प्राय जतना तांकां कसले इंजेक्शन जो तसं कसले असगी त्या अनेक गुण जनांत तशी पळोवन घेवच्याक वय सो त्या गुण जावच्याक एक मुख्य कारणाची एका एक अशी प्रेस जावन घेवन कंप्रेशन फ्रॅक्चर म्हणून म्हणतात ती तेदन ते गुण जाता सो इट इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट इंडिकेशन ते कस की एक फ्रॅक्चर जल्ला म्हणूचे ते आमकां म्हणटा आसता तशें जल्ला लेंक फ्युचर रिस्क ऑफ फ्रॅक्चर्स आनीकय चड आतां गून जाल्यार पुणी तांणी चमकून वता सांती जाल्यार तांकां आतां हे कुर्टाचे हिप बोन फ्रॅक्चर पक्कनी जाल्यार त्या प्रायान तूं सुमार जन बेडरिडन जातात मागीर तांणी प्रत्येक कामाकय डिपेंडंट जातात सो ते आमकां अवॉयड करचे मेन टार्गेट आसता सो तसले गून आशिल्ले पेशंट्सांक आमी हे एक एक्सरे करून आनी एक हे BMD डेक्सा स्कॅन करून घेवन तेदन आमी तांगेले
बोन मिनरल डेन्सिटी असेस करून घेवन त्या नॉर्मल आसा की चिके उण आसा की कंप्लीटली उणी जाल्ला की म्हणून आमकां कळटा. नेक्स्ट स्लायड एक पाट घालता तांते हां. सो आमी हंतू वयलची सर्कलान कसं आसा पळया ते आमकां अशी नॉर्मल बोन डेन्सिटी म्हणत आसता. मदेचे मदेरी इन बिटवीन इट्स नीदर कंप्लीटली बॅड येना कंप्लीटली नॉर्मल येना. सो ह्या स्टेजांत आमी युजली वेट करूं शकता. आनी ते थर्ड कसं आसा ऑस्टिओपोरोसिस म्हणून. सो त्या फेज अ डेफिनेट इंडिकेशन आमी तांकां इंजेक्शन दिवूंक जाता टू प्रिवेंट अ मेजर फ्रॅक्चर. सो तशी त्यात इंजेक्शन म्हणटना तांतून सुमार नमूनेचे आसा पुरो तांतू मस्त कॉमन जावन टेरिपॅराटायड आनी झोलिंडोनेट दिताची म्हूण हांव लेखता. ह्या इंजेक्शन दितना कोण घेवका आनी कितली म्हळ्यार वर्सान तूं एक पंता घेवची गी ने म्हयन्या एक पंता घेवची कितली पंता घेवका. सो आतां कोण घेवका म्हण आसूचे. सो आमी युजली हे स्कॅन करून पळोवचे इंडिकेशन्स कसन आसता. एक येता 65 पेक्षा चड जाल्यार भायल मनशे और 70 पेक्षा चड जाल्यार दादले तांकां आमी हे स्कॅन करून तांणी हे क्रायटेरियाक फिट जाता की म्हणून तांकां आमी पळयता. एक 40 पेक्षा पुढे और 40 जाल्यार मागिरी. सो पुढे म्हळ्यार मस्त पुढे न्ही सम 35-40 और अबाव 40. सो त्या एजान तूं फ्रॅक्चर जावचें कॉमन आसना. सो तेदन आमकां फ्रॅक्चर जाल्यार आमी युजली ते फ्रेजिलिटी फ्रॅक्चर म्हणटात ती जस्ट एक झर्क जावन पडलें. सो तसल फ्रॅक्चर जाल्यार आमी तांकां हे स्कॅन करून पळोवका. आनी केले जन लॉंग टर्म स्टिरॉयड्स घेता आसता ती ते खंयचे इंडिकेशन आसूं पुरो एक मेडिकली इंडिकेटेड जावन मोर दॅन 3 months घेता आसूं पुरो. सो हांगा पुरो आमी हे स्कॅन करून पळोवन तांणी हे क्रायटेरिया फिट जाता आसल्यार आमी तांकां इंजेक्शन्स म्हणटात ती. सो मोस्ट कॉमनली 3 टायप ऑफ इंजेक्शन्स आसता. एक तुमी म्हणले वरी झोलिंट्रोनिक ऍसिड बिस्फॉस्फोनेट इंजेक्शन. सेकंड टेरिपॅराटायड म्हणून एक आसता. थर्ड डेनोसुमॅब म्हणून येता ते दिता आसतात आमी. सो बिस्फॉस्फोनेट इंजेक्शन युजली आमी वर्सा एक दिवचें आसलें. सो ते आमी म्हळ्यार अगेन वी लूक एट द पेशंट प्रोफायल पळोवन आमी ते दिवेत की नाका म्हण सांगून म्हणटा आसले. सेकंड वेरायटी टेरिपॅराटायड म्हणचे ते डेली इंजेक्शन्स आसता. डेली इंजेक्शन म्हळ्यार ते तुमी घेवचें आसले जस्ट लायक इन्सुलिन तशी घेवचें आसलें एक इंजेक्शन. सो ते आमकां एक 2 years परत घेवन मागीर विंगड टायपाक स्विच करपाक जाता. थर्ड वेरायटी डेनोसुमॅब म्हण सांगून सो ते 6 monthly वन्स दिवचें आसलें इंजेक्शन. सो त्यावेळी आमकां एक लॉंग टायमाक दिवका जाता. सो तिनीचे मेन इंडिकेशन टू प्रिवेंट फ्युचर रिस्क ऑफ फ्रॅक्चर्स आसता. तशी फ्रॅक्चर जेवची फुडें घेतल्यार त्याच्या अंग फ्रॅक्चर जायना म्हणून म्हणटा. तशीच येते प्रौढावत अवस्थे येवत आसल चेलियो तांकां एक भायर जेवचे म्हणून एक प्रक्रिया आसता म्हळ्यार मेन्स्ट्रुएशन म्हणून एक मेनार्के म्हणून. ते मेनार्के जानातील मनशांक कसले वखत दिवन तुमी समकरचेस की. वय आतां मिनार्की म्हूण जेवच्याक आमकां सुमारानी ऑर्गन्स आनी हे ॲक्सेस म्हूण म्हणटात न्हय ते पुरा नॉर्मल आसूं का. सो आमी त्या पुरा फस्ट पळोवन घेतात तांकां कारण कसन हे मिनार्की जायनाशी आसा म्हूण सांगून पळयतात ती. व्हेरी कॉमनली आमी हे PCOD म्हूण कसन म्हणटात ती ताजे कारणय अशा पुरो मिनार्की जायनातील आसूं. तेदन आमी तांगेले हॉर्मोन अल्ट्रासावंड त्या पुरा करून घेवन मिनार्की करूं जेवचें आसल्यार वखद दिव्यात की म्हूण पळयतात ती. केलो जनाक अनिके चिके सिवियर प्रॉब्लेम्स अशे पुरो. सो तांकां ऑर्गन्सय ना अशे असचे चान्सेस आसता ते आमी अल्ट्रासावंडांनी कोवन पळोवका. अदरवायज प्रत्येक ऑर्गन करेक्ट आसा म्हण जाल्यार आमकां एक हॉर्मोन पिल्स एक इंजेक्शन्स दिवन घेवन येता तांकां पिरियड्स करूं जाता. वय वय जाल्यार कोणी पिरियड्स जायनी म्हूण सांगून मातयेन करूं ना डॉक्टराला एंडोक्रायनॉलॉजिस्टाला आयल्यार ताका समस्या समाधान आसा म्हण. वय 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 तशें तुमी उलयतना एक PCOD म्हूण म्हणलें. हे PCOD विशयार आमगेले आयचे हांगाचे पशी फुडले उपाख्यानान ते आमी केलेले आसा म्हळ्यार फुडले एपिसोडान ते आमी ಸ್ವಲ್ಪ विशय उलयलेले आसा. जाल्यार ते म्हळ्यार गायनोकॉलॉजिस्ट उलयलेलो. आतां ह्या PCOD विशयारी एक एंडोक्रायनॉलॉजिस्टान कशी सहाय करीत. ओके सो आतां PCOD म्हूण म्हणटाना आमकां फस्ट माना येवचें एक पिरियड्स इरेग्युलर जाला एक म्हाका पिरियड्स जाताची ना 3 महिने एक पाटी जाता आसा तेदन आमी म्हाका मोस्टली PCOD आसा वचा म्हूण लेखतात ती. सेकंड एक केस येवचे आसा पुरो तोंडान तो आंगान तो केस येता आसा खाड येवचे तोंडाक मीश येवचे. सो तेदनय एक PCOD आसा पुरो म्हूण लेखतात ती. आंगारे राम चड जाता की वय आंगान ते तोंडान ते रोम चड जावचे पुरो. आनी केलो जनाक पिंपल्स सुमार चड जाता आसता एक नमून पस येवची तशी पस्चुलर एक्नी वय सो त्या पुरा जो चान्स आसता. सो हे 3 मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स म्हूण येता PCODक. जाल्यार हे PCODक प्रतिपटी आशिल्ले कूडले ते PCOD जायना. सो ताका एक्झॅक्टली हेंच 3 प्रॉब्लेम्स जावच्याक आनीक एक 4-5 कारण आसा. सो त्या 3 ते कसन पुरा 5 कारण आसा पळया त्या पुरा आमी रूल आवट करतरीच तांकां PCOD म्हणून शकता. सिम्पटम वायज आमी हे स्लायडान पळयता आसा ती.
फर्स्ट हंतू हेअर लॉस म्हणून आसा. सो ह्या हेअर लॉस युजली आमकां हांगा टेम्पोरल एरिया म्हणटात निडलान तो हांगा आनी हांगा चिके मेल पॅटर्न धारण मेन्शन कशें हांगा सायडा केंसां निवत पळया तसल हेअर लॉस जाता आसता. सेकंड थंय हिर्सुटिझम म्हूण बरयला. हिर्सुटिझम म्हूण म्हळ्यार चड केंस त्याक खंय म्हळ्यार मते केंस न्ही तोंडान तशें पुरो हांगा मीश अशें येवचें पुरो चिन्न एरियान तो चिके धाटा खाड येता आनी चिके चेस्टान तसो पुरो पोट्टान तसो पुरो सो ह्या पुरा नॉर्मली चड येता आसता. बट हांगा एक कॉशन इथे म्हळ्यार सुमार पेशंट्स आमकां हांगा एल्बो हांगा एके बिलो नी थंय केंस चड आसता म्हूण येतात त्या एक्चुअली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिर्सुटिझम. सो ते नॉर्मली बायल कासचे केंस ताजे बगी तुमी टेन्शन घेवचे नाका एक्चुअली. सो हांगा थर्ड पार्ट पेल्विक पेन म्हणून आसा. सो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾ ಸಿಂಪ್ಟಮೇ ಅಷ್ಟೇ ಪುರ ಸುಮಾರು ದುಕ್ತ ಆಸ್ತಾ ತದನ ಎಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಂಡು ಪಳೆಲಾರಿ ವೈ ಆಮ್ಕಾ ಕಳ್ತಾ ಓವರಿಂತು ಕೆಲಪಟ್ಟೆ ಸಿಸ್ಟಸ್ಕಿ ತಾಪರ ಆಮ್ಮಿ ಕೊಳುಜತ್ತಂತು. फोर्थ वन इनफर्टिलिटी म्हणून भरेला. सो PCOD जालेल्यांक केल्यापटी प्रेग्नेंट जावच्याक डिफिकल्ट जाता आसता ताकाय आमकां मेडिकेशन्स अवेलेबल आसा. सो त्या मेडिसिन्स दिवन ओव्युलेशन पुरा करून प्रेग्नेंट जावचें जाता. ते फिफ्थ वन ओवर वेट म्हणून आसा. सो PCOD जालेल्यांक सुमार जनाक हे मस्त कॉमन सिम्पटम मस्त वेट गेन जाला म्हणून येता ती दॅट इज वन इम्पॉर्टंट सिम्पटम थंय. नाही ते वेट गेन PCOD निमित्त जेवचे की नाही वेट गेन वेट चेड आशिल्लो मनशांक PCOD जेवचे तशें कसले संबंध आसा की आसा. सो PCOD म्हणून घेतल्यार आमी एक्चुअली ते वेट गेन जावन घेवन PCOD जावचे चान्सेस चड. PCOD मित्तीन म्हूण म्हणचे पेशी वेट गेन जातन चान्सेस चड आसता. सो वेट गेन जेल कुडला आमी पळोवचे पुर हांगकडे लागी न्ही ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಳೆ ಜತ್ತ ಕ್ಯಾಂಥೋಸಿಸ್ म्हूण सांगून जाता आसता. सो ते आमकां एक इन्सुलिन रेजिस्टन्स म्हूण एकाचें मार्कर. सो दॅट इज अ इम्पॉर्टंट सायन एक्चुअली तेदन आमकां ते मोस्टली PCOD अशा पुरो म्हणचे क्लूज चड मेळटा. सो हे वेट हे काळ जावचे PCOD हे पुरा कनेक्टेड आसा एक्चुअली. सो इरेग्युलर पिरियड्स वय सो इरेग्युलर पिरियड्स तशीची आमकां वन्स इन 2-3 मंथ्स पुरा जावचे तवे एक आसता. सो इवन एक वीक्षकांक म्हणचे कसन म्हळ्यार तुमकां PCOD आसल्यार समेत प्रति म्हयनो पिरियड जावकाची म्हूण सांगून तुमी स्ट्रेस घेवचे नज. वन्स इन 2 मंथ्स और वन्स इन 3 मंथ्स पिरियड जाल्यार येता नॉर्मलची. सो तुमकां जत्ता ना रेग्युलरली म्हणून घेवची नाका एक्चुअली. तशी अनेक फेटीग म्हणून आंगा पुरो वाहून ठेवचे वय. सो त्या फेटीग आंगाचे असो पुरो एक्चुअली मेंटली वे असो पुरो. PCOD जाल्यार सुमार जनाक वेट पिंपल्स हाजे मितीन ಸ್ವಲ್ಪ इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आसता डिप्रेशन आसता. सो ते सायकोसोमॅटिक जावन आंगाकय मस्त सुस्त जावचे तशी आसता एक्चुअली. आनी अनेक ते नेक्स्ट आसा हाय टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स. हे प्रत्येकल्यांक आसका म्हूण काय ना एक्चुअली. टेस्टोस्टेरॉन नॉर्मल आसून PCOD अशे चान्सेस आसा. एंड लास्ट वन इज एक्ने. सो पिंपल्स आनी धाटू धाटू जेता आसा तुमगे नॉर्मल ट्रिटमेंटाक रिस्पॉन्ड जेता ना म्हणटना एंडोक्रायनॉलॉजिस्टाक पळोवचें चांग. आता PCOD असं म्हणून या सिम्पटम्स जे लक्षण नंतर दुसरे कसं नमण्याचे परीक्षण असं रक्ता परीक्षण जो स्कॅन करून कसं रक्ता परीक्षण असं वय. सो आतां आमी PCOD इंतू ಕೆಲವು इंपॉर्टंट हार्मोन्स खंयचे करता ती म्हळ्यार एक थायरॉयड हार्मोन. सो प्रत्येकले PCOD जाल्यार थायरॉयड टेस्ट करचे इम्पॉर्टंट आसा. इथे म्हळ्यार आतां आमी कसन पुरा लक्षण डिस्कस केले पळया प्रत्येकय आमकां हायपोथायरॉयडिझमान जावचे चान्सेस आसा. सुमार जन त्या टेस्ट करण्याशी बरी PCODची मात्र ट्रीटमेंट घेता आसल्यार तुमकां लायक रिजल्ट्स मेळटा अशें ना. सो थायरॉयड फंक्शन्स कोरनू कोरका. नेक्स्ट आमी एक प्रोलॅक्टिन म्हूण एक करतात ती. सो त्या आमी तवळी पळयल बरी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शनाक एक हेल्पफुल आसता एक हार्मोन. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट ताजे हंतेय रोल आसता पिरियड्स रेग्युलेशनांतय रोल आसता. सो प्रोलॅक्टिन कोण पळोवका जाता. आनी आमगेले गोनेडोट्रोपिन्स तवे पिट्युटरी दुखून येवचे एक साधन. सो तवे आमगेले इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शनाक इम्पॉर्टंट आसूचे. सो ते FSH LH तवे आमी कोण पळयत आसता ती. सो हे सोडून विंगड एक कॉर्टिसॉल म्हणे आमी एक अलॉंग विथ दॅट कोण पळयतात. सो हे इतले एक आमगेले एक ब्लडाचे एक पॅनल जॉइन करतात ती. हेजे अलॉंग विथ दीस आमी पोट्टाचे अल्ट्रासाउंड करतात ती. सो ते आमी ते अंडाशयांतू फॉलिकल सिस्ट म्हणून पुरो आमी पळयतात ती ताजे सायज कितलो पळयतात ती. सो हे पुरो आमी पळोवन घेवन तांकां PCOD की ना म्हणून डायग्नोज करूं शकता. तशीच ते मेनार्के विषय आमी उलयलेची तशीच पिरियड्स रेग्युलर नासल्यार PCOD अशा पुरो म्हणून सांगले. आता मेनोपॉज जातना म्हळ्यार आमगेले पिरियड्स रपचे टायमार कसं पुरो नमण्याची समस्या पळोवचे पडटा म्हळ्यार एंडोक्रायनॉलॉजी पॉयंट ऑफ व्ह्यून वय.
आमकां आतां मेनोपॉज म्हण जावचें एक टायम कसन आसता सो ते नॉर्मली एक 45 to 50 त्या एजान जाता आसता इंडियन्स अरावंड 50 इयर्स म्हण म्हणटना जावचे चान्सीस चड मेनोपॉज सो मेनोपॉज जावचे एक सुमार 3-4 वर्स फुडेंची आमकां ताजे सिम्पटम्स येवचे चान्सीस आसता ताका पेरी मेनोपॉज म्हण म्हणटात ती म्हळ्यार अरावंड द मेनोपॉज म्हणून सो आमकां ಸ್ವಲ್ಪ मूड फ्लक्चुएशन जावचे अशें पुरो सडन तुमकां जाता ओ म्हाका मस्त कोप येता आतां ಸ್ವಲ್ಪ कोणे कसनी मेळ्ळे कुडले कोप येता बेजार जावचे रडचे कसनी कारण नाशी रडचे कसन म्हण निमगेला ಗೊತ್ತಸನ तसले नीद पळना सो मस्त इरिटेबल आसता ती राती जल कुडले शाको भारी हून जाता आसता आंग सो हे पूरा एक्चुअली मेनोपॉजाचे सिम्पटम्स आसता आनी योनीचे ड्रायनेस केलो जनाक मस्त ड्राय जावन युरिनरी इन्फेक्शन तशे पुरो जावचे चान्सेस आसता सो ताचे के रेअर बट मोस्ट कॉमनली हे सिम्पटम्स आर वॉट वी सी अराउंड मेनोपॉज सो हे पुरो आमकां जावचे कारण कशें म्हळ्यार अगेन इस्ट्रोजन हॉर्मोन उणी जातना ते फ्लक्चुएट जातना मेनोपॉजल सिम्पटम्स जावचे चान्सेस आसता सो मेनोपॉज आमकां हे जावचे एजान तुजी जावका म्हळ्यार आफ्टर 45 इज वॉट इज प्रेफर्ड ताजे पेशी फुडें जावचे एक्चुअली ते नॉर्मल न्ही केलो जनाक बिफोर 40 जाता विच इज प्रिमेच्युअर मेनोपॉज म्हण म्हणटात ती सो तशें जावचे आमकां एक नमुनो व्हेरी इम्पॉर्टंट अबनॉर्मॅलिटी येता म्हळ्यार सुमार जण ते नेग्लेक्ट करतात ती असो कांय जायना म्हणून बट ताजे प्रॉब्लेम कशें म्हळ्यार इस्ट्रोजन आमगेले हार्ट अँड बोन दोन्हीके भारी एक इम्पॉर्टंट आसचे एक हॉर्मोन सो ते प्रोटेक्टीव आसता एक्चुअली हार्ट आनी बोनाक सो कोणाक एक्चुअली बिफोर 40 पिरियड स्टॉप जाला सो तांणी व्हेरी इम्पॉर्टंटली दे हॅव टू मीट देअर डॉक्टर बिकॉज आमकां ते हॉर्मोन रिप्लेस करून तांगेल बोन स्ट्रेंथ कार्डियो प्रोटेक्शन हांगा परत तांकां एक एडवांटेज दिवचे चान्सीस आसता तुम्ही सांगिल प्रमाणे री हॉर्मोन थेरपी घेऊ का म्हणून हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी घेऊ का म्हणून सांगले म्हण अशी वग्गी मेनोपॉज जाल्यार बायल मनशान जाल्यार बायल मनशालान तू एक मस्त एक भंय आसता कसं म्हळ्यार हॉर्मोन थेरपी घेतल्यार मुखारसून कॅन्सर जाता म्हणून हे समवय आतां आमी ते हॉर्मोन थेरपी कसन म्हळ्यार ते दिवचे ಪಸ್ಟ್ ಪುಡೆ ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಂಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಂತಿ ಸೊ ತಂಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಂಗೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ त्यापर ನಿಮ್ಗೆ ತತಿ ಸೊ ಪಕ್ಕನ್ ತಂಕ ಅತ್ತ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪುಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಶಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತೂ ಕಸನ್ के ಗೆಡ್ಡೆ ಅಶಿಲ್ಲ ಏಕೆ ತಂಗೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಕತಸಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಶಿಲ್ಲ ಸೊ तशी पुरा आशिल्लें कमी ते हॉर्मोन रिप्लेस केल्यारी ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ रिस्क चड आसता आनी तांकां आमी डायरेक्ट हॉर्मोनाची एडवायस करनात विंगड बोन सप्लिमेंट्स हार्ट प्रोटेक्टिव मेडिकेशन्स त्या सप्लिमेंट करतात सो त्या खंयचेय रिस्क नातिलेंक आमी डेफिनेटली हे ऑफर करतात तशी तुम्ही मेनोपॉजा वेळारी नीद उणी जेवचे म्हणून एक सांगले ह्या पॅटर्न आमी मस्त जन बायल मनशांक ऐकलेलें आसा कशें म्हळ्यार केलो जनांक कशें म्हळ्यार न्हिदोच भितर न्हीद पडता जाल्यार मध्यरात्री 1 घंटा जेवो 2 घंटा जेवो जागोर जाता आनी केलो सेट बायल मनशांक न्हिदतांची जाल्यार रात्री 1-2 ते न्हिदपणा मागीर न्हीद पडता सकाळ उठयतना कश्ट जाता ह्या पुरो मेनोपॉजाचें लक्षण गी वय सो हे दोन नमुने पॅटर्न्स आमकां एक्चुअली मेनोपॉजान दिक पडटा न्हीद पडता जाल्यार मदीं एक पटी जागी जावचे ताका की भिवून असो पुरो शाक जावन आंग होवन जावन असो जागोर जाता न्हीद पडना वय 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 सो एके न्हिदो पळनशी त्या कसकी वायट योचने केलो जन वायट सपन पळोवणू तशें पुरा जाता मस्त मूड फ्लक्चुएशन्स पळोवचे मेळटा आमकां सो तेदन आमकां ताका एक सपरेट थेरपी वे दितात आमी सो ते सिम्पटम रिलीफाक सपरेट आसता अपार्ट फ्रॉम हॉर्मोन्स आनी ते इफेक्टिवय आसता सो तशें पुरा आसतना तुमगेल अम्माक एक तुमगेल बायलेंक व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमकां हाण दाखोवची बेटर जाल्यार तांगेले बायल मनशांक न्हीदपणातील बायल मनशान माथ्यून कोरका म्हणना इथे मला न्हीदपणातील नुतची मानचारी न्हिदो नसल्यारी कसकसल आलोचना येता म्हणून तुम्ही सांगले त्या पुरा समस्ये समाधान तुमगेला येवन तुमकां काण घेवेत म्हणून म्हणचे तशीच ते मेनोपॉजाचे विशय आमी हांगा कैद करूया आतां मुखार सोन वतना ग्रोथ हॉर्मोन्स म्हळ्यार एक प्राय एक जावका जाल्यार तसले म्हळ्यार आमकां हायट येवच्या जो वेट येवका जो जावका जाल्यार तसले हार्मोन त्या पुरो खंयची पुरो आनी हाजी पात्र कितले ताजी एक स्लाइड आसता एक पळयात सो आमी हंतू एक चेडू ते एक गर्भावस्थे दुखून कडेक प्रौढावस्थे वच्चे तायचे एक सायकल शे दाखयला ते हंतो सो एक चेडू मस्त सान आसतना गर्भान भितर आसतना न्यूट्रिशन म्हळ्यार पोषणे आनी ते इन्सुलिन हे दोन्ही मस्त इम्पॉर्टंट आसता झेल मगिरी कसन पळया फर्स्ट 1 year इन्फेन्सी
तेदने अगेन पोषणे मस्त इम्पॉर्टंट रोल असता. सो आफ्टर 1 year आमकां एककू हॉर्मोन्स टेक ओवर करता. म्हळ्यार पोषण मात्र न्हयशी थायरॉयड हॉर्मोन, ग्रोथ हॉर्मोन दोन्ही मस्त इम्पॉर्टंट जाता. सो ಕೆಲವು ಜನ म्हणटात आमगे चेडू एक वर्स ताय पर चांग कोन्न ಬೆಳಿತಾ आशिल्लवा आतां कसं नाही कशें जल्ला म्हळ्यार तेदन आमी मोस्ट कॉमनली हे हॉर्मोन्साचे प्रॉब्लेम अशा पुरो म्हणटा जे टेस्टिंग करतात ती. सो ग्रोथ हॉर्मोन आनी थायरॉयड हॉर्मोन हे फेज ऑफ लायफान तू भारी इम्पॉर्टंट असता ग्रोथाक. सो स्कूल गोईंग टॉडलर तेदोळटा असता. मागीर प्युबर्टी प्रौढावस्थेन तू. सो तेदना साइड बाय साइड थायरॉयड आनी ग्रोथ हॉर्मोन दोन्ही इम्पॉर्टंट असता. बट इन एडिशन वेरी इम्पॉर्टंट इज एक्चुअली गोनेडोट्रोपिन म्हळ्यार ताजे दुखून इस्ट्रोजन आनी टेस्टोस्टेरॉन कशें येतस पळया. सो तेवय आमकां एक्चुअली हायटाक वेरी इम्पॉर्टंट असता. ते आमकां एक सडन एडिशन दिता. तुम्ही पळोवन आसा पुरात केले जन आमी 8th 9th पुरा स्कुला रजे वतात ती मागीर 10th येतना सकाळी एकूपटी दीग जाल्ले मस्त दीग जाल्ले म्हणटात. सो ते सडन गेन ऑफ वेट आस पळया सडन दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्पर्ट हे गोनेडोट्रोपिन्स एडिशनल आमकां ते एडवांटेज दिता हायट एडवांटेज. सो अते प्युबर्टी म्हणले तेन्ना मेनार्के म्हूण जाले हे मेनार्के जाल्यार बायल चलयो म्हळ्यार पिरियड्स प्रारंभ जाल्यार चलयो कितले वर्स ताय दीग जाताची. ओके सो आतां आमकां मिनार्के म्हणचे वेरी कॉमनली एक 12 years और 13 years म्हणटा वग्गी जाला. हां वय ಸ್ವಲ್ಪ बॉडी वेट आनी चड आशिल्लेंक आनीकय वग्गी 9, 10, 11 असचे चान्सेस असता. सो युजली आमकां मिनार्के जल मगिरी एक 4 years मॅक्सिमम म्हण एक म्हणू जाता लायक अप टू 16 or 17 years ताय मॅक्सिमम हायट गेन फेज असता एक्चुअली. वेरस चल्लेंक ते अप टू 18 వచ్చే पुरो 19 వచ్చే पुरो चल्लेंक युजली 16, 17 मगिरी मेजर हायट गेन याना असल्यार एक 1 to 2 centimeters एक्स्ट्रा जावचे पुरो तितलेची. वय आतां हे ग्रोथ म्हणटाना त्या स्पर्ट आमी पळोवचे एक नॉर्मल विशय म्हणजे स्वस्त जनाक आमी पळयतात अशें जेवचे जाल्यार ಕೆಲವು जन मस्त गुड्डे आसताचे आनी तांणी ड्वॉर्फ जावन आसतात म्हळ्यार कुल्ल जावन आसताची म्हळ्यार फिजियोलॉजिकली कुल्ले तांकां कसले ट्रिटमेंट दिवचे साध्य तेसगी आमी सर्कसान तांणी पळोवन आसता पळय कुल्ले म्हणजे तांकां पळयतना तांकां खुशी जाता ड्वॉर्फ म्हणून जाल्यार तांकां संकोर जातगी कंची तसल हार्मोन प्रॉब्लम नाशी ड्वार्फ आशिल सुमार जन आसात ती तांकां एक्चुअली तांगेल बोनाचे प्रॉब्लेम्स असतात स्केलिटल डिफॉर्मिटी म्हणून म्हणटात ती एक्चुअली. सो स्केलिटल बोनाचे एंड्स पुरा तांगेले सम ग्रो जायना. सो त्या आमी हार्मोन दिल्लारी एक्चुअली सम करचे जायना एक्चुअली. सो तसं लायक फिजियोलॉजिकली ड्वार्फ्स कसन आसतात ती तांकां विंगड कसनी तसल ऑप्शन्स आसना वय. सो बाय चान्स ते ओल्डन डेजान तो हार्मोन्स प्रॉब्लेम आसूनय निग्लेक्ट जाल्यार सुमार जन आसतात ती. सो तांकां maybe there was a phase म्हळ्यार maybe up till say 13, 14, 15 तेदोळ ते ट्रीटमेंट करचे विंडो आशिल्ले. सो ते मिस जाल्यार मागीर आमकां ते ऑप्शन आउट जावन आसता. मागीर आमकां तसलेंकय ट्रीटमेंट दिवचें जायना तशें जाता. ते ड्वॉर्फ आशिल्ले जनान वारडीक जाल्यार तांकां चेडू आनी जाता गी वय. आतां आमकां ते खाली स्केलिटल प्रॉब्लेम आशिल्ले गुड्ड आशिल्ले सुमार जन आमकां दिक पडटा गांवांतूची. सो तांणी वारडीक जावनू चेडू जावनू तांकां कसनय तसल प्रॉब्लेम्स आसना पुरा ऑर्गन्स आनी कंप्लिटली नॉर्मल आसता. बोन मात्र ते ग्रोथ उण आसता. सो तांकां न्ही कसनय प्रॉब्लेम की तांकां आमी पेशंट जावन पळोवचें सम न्ही. सो तांगेले ते फिजियोलॉजिकली गुड्ड आशिल्ले मात्र एक प्रॉब्लेम्स आसता. तशीची दादले मनशांक आसचे निमिर दौर्बल्य मतलब इरेक्टायल डिसफंक्शन म्हणून म्हणटांची तशी इम्पोर्टन्सी नपुंसकत्व ताका पुरा तुमी वखद दिता गी वय. आतां इरेक्टायल डिसफंक्शनाकय सुमार हॉर्मोनल कॉजेस आसता. आतां आमी तावळी पळयलां आमी टेस्टोस्टेरॉन कशी टेस्टिकल्स देखून नितस तशीची ताजे भितरी विंगडे आमकां स्पर्म्स म्हणून एक आसता टेस्टिसा भितरीची अलॉंग विथ टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म्सय आसता. सो हे दोन्हीची आमकां ग्रोथाक पिट्यूटरी दुखून येवचे तसले FSH LH कसन आशिल्ले पळया ते इम्पॉर्टंट आसता. सो ताजे स्टिम्युलस करेक्ट एजान तो चांग मेळ्ळारी आमकां हे दोन्हीचे स्पर्म आनी टेस्टोस्टेरॉन लायक लेवल्सांत आसता आनी तांकां इम्पोर्टन्स प्रॉब्लेम जायना. सो पक्कने तांकां इम्पोर्टन्स आसल्यारी सो ताजे खंयचे लेवलान तो प्रॉब्लेम आसा म्हणून आमी स्वल्प टेस्ट करून पळोवपाक जाता. सो त्या पिट्यूटरी लेवलान तो तांकां प्रॉब्लेम आसून ते स्टिम्युलस येनी की एके टेस्टिसान तो सम ग्रोथ जाता की सो एके ताजे इफेक्ट अल्टिमेट इफेक्ट समना की. सो आमी ह्या 3 लेवलान ते एक्चुअली तांकां ब्लड टेस्ट आनी अल्ट्रासाउंड स्कॅन करून पळोवपाक जाता. सो इफ इट इज ओनली इन द पेरिफेरी म्हळ्यार ते खाली ऑर्गन लेवल
लेवल ಅಂತ ತಗ್ಗು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ತದನ ಆಮಿ ತಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ತಸಲ್ ಪುರ ಅಸ್ಲರಿ ಈಸಿಲಿ ತ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಕರೋ ಜತ್ತ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸ್ಲರ್ ಸಮೇತ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಕಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ ನತ್ತಿಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ आणि कसं इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणून म्हणतात सो डायरेक्टली आम्ही स्पर्म्स रिट्रीव करून घेऊन तदनही तांके एक पॉसिबिलिटी दिवच्या जत्ता ऍक्च्युली कन्सेप्शनाक ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ದರ್ಲೆ ಚೆಲ್ಲೆ ಚರಡುವ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ತಾಚಿ तनी म्हणारी ಚೆಲ್ಲಿ नाही तनी तशी म्हणून तांगेल फीचर्स पडले री तनी ಚೆಲ್ಲಿ यशस्ताची हे अशी त्याच्यात अशी जावच्याक ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ आमका कसने अंडरलाइन कॉज अशा पुरो एके जस्ट मेंटल मात्र तांके एक ताजे एक डिविएशन अशा पुरो सो खाली मेंटल डिविएशन असलारी ता एक प्रॉब्लेम नाही ता ऍक्च्युली कसने हेल्थ इश्यू असेशना दॅट इज हाऊ दे आर सो तांका मी तशी ऍक्सेप्ट करका जत्ता बट ಕೆಲವು पट्टी ऍक्च्युली कसन असता चिके सानस्तानाचे त्या एक जेंडर आयडेंटिटी आमकां डिफरंट जावन अशें पुरो आमकां सानस्ताना आमी सम पळयनी सो ताजे ऑर्गन्स आनी आमी कसं नाही तोगू पळयनी डेव्हलपमेंट जालाले सो लेटर एज प्रौढावस्थे येताना ऍक्च्युली आमकां ताजे ಸ್ವಲ್ಪ क्लॅरिटी मेळटस सो तेदना ऍक्च्युली हार्मोन्स कसं प्रोड्यूस करता ऑर्गन्स ओवरी टेस्टिस सो त्या लेवलांतू प्रॉब्लेम आसून पिक करन अशी लेट जावन पिकअप जो चान्सेस आसता सो त्या दोन कॅटेगरी आसता एके जस्ट मेंटल प्रॉब्लेम एके ऍक्च्युली त्या ऑर्गन प्रॉब्लेम असचे चान्सेस आसा सो दोन नमुने पेशंट्स येतात ती ऍक्च्युली इंडोक्रायनॉलॉजिक सो तेदन आमी करेक्ट तांकां ऑर्गन लेवला प्रॉब्लेम आस की ऑर जस्ट मेंटल काउन्सिलिंग तांकां जाय की सो दोन्ही पळोवन आमी तांकां मुखारचे गायडन्स दिवका जाता तशी तशीची ಕೆಲವು ಜನ ಚೆಲ್ಲೆ ಚರಡುवांक गैनकोमास्टिया म्हणून एक समस्या असता या गैनकोमास्टिया म्हळ्यार कसले आणि हाजे समाधान कशी पळोवन घेवे तुम्ही वय गैनकोमास्टिया म्हळ्यार बेसिकली येत धारलेंकनी अशी चेस्ट आसना नवे और स्तन तशी आसना वक्षस्थळ हा ब्रेस्ट ब्रेस्ट वय युजली सन्नू आसता फर्म म्हणून सांगून म्हणटात तशें आसता भायल मनशांकनी कशें आसता म्हळ्यार चिकेची द सायज विल बी बिगर सो म्हळ्यार अराउंड 3-4 सेंटीमीटर मिनिमम ताजे सर्कम्फरन्स आनी आसता सो एक ಸ್ವಲ್ಪ एनलार्जमेंट जातना असल ब्रेस्टशे आमकां दिक पडटा चलेलेंतू ताका आमी ताका गैनकोमास्टिया म्हणून म्हणटात ती मोस्ट कॉमनली ಸ್ವಲ್ಪ पेन शे के डिस्कम्फर्ट शे चान्सेस आसता ऍक्च्युली ते ब्रेस्टांतू ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ थंय ಸ್ವಲ್ಪ डिस्चार्ज येवचे चान्सेस आसता सो ते टेंडरनेस पेन डिस्कम्फर्ट त्या प्रास्की म्हणून सांगून आमी पळयता ती नॉर्मल की एबनॉर्मल पळोवच्याक सो वेरी कॉमनली आमकां एक ब्रेस्ट प्रॉमिनंट शे दिसचे ओवरऑल थॉर आशिल्लेंक वेरी कॉमन ओवरऑल चिरडुव थोर थोर आसचे कॉमन आसत तांकां ते एक फॅट डेपोजिशन भितूनच तशी ब्रेस्ट अशें दिसता सो पुरो ताका आमी गैनकोमास्टिया म्हणटात ती सो ताका आमी जस्ट वेट लॉस एडवायस करतात ती ऑटोमॅटिकली बॉडी फॅट वतना तेवय वता आसता जाल्यार ಕೆಲವು चरके पाप सपूर आसतात ती जाल्यार ब्रेस्ट मात्र तशी प्रॉमिनंट आसता सो ते आमकां एक प्युबर्ट इंटू वेरी कॉमनली दिक पडटा ते फिजियोलॉजिकली असो पुरो कसं नाही कारण ना अशें पुरो ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ तांकां फॅमिली हिस्ट्री आसता तांगेल अन्नांकय तशी आशिल्ले की तांगेल आज्याकय तशी आशिल्ले तसली हिस्ट्री आसता ताका आमी एक फिजियोलॉजिकल म्हणून म्हणटात ती सो ते ऑटोमॅटिकली एक 3-4-5 इयर्स म्हणटना वचून सोडचे पुरो सम 10% ಅಂತೂ ते पर्मनेंटली आसचे पुरो ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ताका हार्मोनल कॉज आसता सो तेदना आमी तांगेलेंतू इस्ट्रोजन लेवल्स आनी आमी एक्चुअली चेक करका पडटा सो हार्मोनल कॉज आसल्यारी ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಸಾचे स्वेलिंग जावन आसतले सो ह्या पुरा आमी तांकां पळोवन ब्लड टेस्ट कोरून तांकां इस्ट्रोजन चड आसल्यार ताका ज्या जाल्यार ट्रिटमेंट दिवन ते सम कोर तशी आता अनेक समस्या कसं म्हणारी सान प्रयरीची बीपी सूर जेवचे म्हळ्यार हाय ब्लड प्रेशर सूर जेवचे आणि अनेक कसं म्हणारी सान सान चेडुवांक जी ओवरवेट म्हळ्यार ओबेसिटी लका कशें चड थोर आसचे सुमो रेस्लर अशें आसचे हाका पुरो समाधान तुम्ही पळयता की सांगता की तुम्ही वय सो तेंच्यात एज ऑफ नाव मस्त कॉमन है एक 10 वर्ष 11 वर्ष चेडुवची तांगेले बॉडी वेट एक 20-30 प्राय जाल्यार तांगेले तितले आसता ऍक्च्युली सो हे वेरी कॉमनली लायफस्टायल बिकॉज आतां पुळ्ळी म्हणकी न्ही नवे पुढे पुरा पोट्टा नाशी तशी पुरा आशिल्ली ऍक्च्युली कश्ट आशिल्ले तेदना कालो आतां पुरा सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड म्हळ्यार लेका पेक्षा चड अवेलेबल आसा आनी एट एवरी ऑपॉर्च्युनिटी आमी वचून पिझ्झा बर्गर्स खाता आसता सो चीज पुरा लोडेड आसता सो वय सो नॅचरली ते तुमकां लायफस्टायल आवटूची ओबिसिटी दॅट्स अ मोस्ट कॉमन कॅटेगरी आतां पळोवका जाल्यार सो अपार्ट फ्रॉम दीस ऍक्च्युली ताका एंडोक्रायन कॉजेस अशें पुरो सो सान पर्यंत ओबिसिटी येवचे सो एक हायपोथायरॉयडिझम
सो हायपोथायरॉइडिझम सान पर्यंत स्टार्ट जाल्यार तांकां डेफिनेटली प्रॉपर ओबीस म्हण चितले फॅट येता चिके प्राय जावन स्टार्ट जाल्यार ओबीस म्हण चितले वेट हायपोथायरॉइडिझमा ಮಿತಿನ येना 3-4 किलोज मात्र येता सेकंड कैटेगरी ते PCOS और PCOD पळयता संती सो तांते एक्चुअली वेट थोड़ा असचे चान्सेस असता आणि थर्ड इज कुशिंग सिंड्रोम सो तांतो आमी कॉर्टिसॉल प्रोडक्शन चड जावन स्टिरॉइड आमी तिन तशे थोड़ा अशे पुरो मागीर एक्रोमेगाली हायपोथॅलमस हाजे प्रॉब्लेम जावन एक्चुअली आमकां थोर असचे चान्सेस असता सो हे पुरे सोन घेवन जेनेटिक कॉजेस असता केलो जेनेटिकली थोर सो तांकां आमी कजन प्रॉब्लेम आस म्हूण म्हणचे जायना म्हळ्यार केलो सिंड्रोमिक बेबीज म्हण आसता ती सो तांणी नॅचरली तशी थोर असचे पुरो सो तांतो आमी कसनी हॉर्मोन ट्रीटमेंट दिवन तांकां सम करचे जायना आणि हे सान पर्यंत बीपी कसन म्हणले तुम्ही सो तदन आमी तांकां एक हे कोण पळोवपाक जाता म्हळ्यार ते एड्रिनल ग्लँड्सान तुकून यूज केले हॉर्मोन्स आसा बीपी कंट्रोलाचे सो ताजे चड अमाउंट येवन तशे जावचे चान्सेस आसता कुशिंग्स फिओक्रोमोसायटोमा म्हण म्हणटात ती सो टिपिकली कुशिंग्सान तांणी थोड्या जावन तांकां पिंक कलराचे स्ट्रेच मार्क्स पर आसता दाटोची तशे पर जावचे चान्स आसता म्हळ्यार खाली पॉट आनी आंग मात्र हॉड हातपाय सपूर सो तशे पर आसून बीपी चड आसल्यार आमी तांगेले स्टिरॉइड लेवल्स पळोवका सेकंड एड्रिनलाचे फिओक्रोमोसायटोमा तांकां एपिसोडिक बीपी सडन बीपी चड जावचे सडन मत्ते दोकी सडन हुमे येवचे तशे पर आल्यार तांकां आमी अपास हॉर्मोन टेस्ट करून पळोवका जाता आता आमगेले वीक्षक लेकूपुरांची आमी एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट आप्पोनो डायबिटीसा विषयी मधुमेहा विषयी उलयनींची म्हणून आमगेले वीक्षकाक कसं सांगचे म्हळ्यार मधुमेहा विशयी आमी हाजी फुडले उपाख्यानांत हाजी फुडले एपिसोडांत संपूर्ण माहिती दिली आसा पूण हांव आतां हिचे आमगेले डॉक्टर लागीं एकच प्रश्न निमीत कसो म्हळ्यार इन्सुलीन घेतल्यार आमगेलें आयुश्य उणी जाता म्हणून जनाले मनान तेका मिथ्य आसा हाजे विशयार तुमी कसं म्हणटात हे सम नाही इन्सुलिन घेवन आयुष्य उणी जायना इनफॅक्ट केलो जनाक ताजी प्रॉब्लेम हाई शुगर्स पुरो आसल्यारी इन्सुलिन डेफिशियन्सी आसल्यारी आयुष्य चड जाता तुमगेले ऑर्गन डॅमेज कसन आसता किडनी हार्ट त्या एक्चुअली प्रोटेक्ट जाता सो तेज्यान आमी ते इन्सुलिन डॉक्टरान दिल्यार तुमी घेवू का अगत्य जावन घेवू का भंय नातील घेवू का म्हणजे आनीक एक अखेरीचे प्रश्न कसो म्हळ्यार आता मी मार्केटाचे पळयल्यार कितलेगी नमनेचे आयुर्वेदिक टॉनिक्स पुरो मेळटा अमृत नोनी जो तशी मस्त नमनेचे मेळटा आई पल्स आई कॉफी आनी प्रमाण सगळं मस्त नमनेचे प्रोडक्ट्स मेळटा तांगेलो क्लेम कसो म्हळ्यार डायबिटीज आनी बीपी कंट्रोल येता नातल्यार तुमकां डायबिटीज बीपी येवय ना आनी प्रमाण सांगून ह्या पुरो वखत घेवचे अगत्य आसता ना तुमी तुमगेले नॉर्मल लायफस्टायल करेक्ट पळोवन घेतल्यार ते तुमकां कितली की एडवांटेज दिता आमकां मार्केटांत मेळचे रँडम प्रोडक्ट्स आसा एक्झॅक्टली कसन आसा म्हूण गोत आसना मोस्ट ऑफ द टायम्स तांतू हेवी मेटल्स आसता सो तांतू आमकां लिवर डॅमेज आनी जावचे चान्सेस चड आसता सो अशी गोतनातले प्रोडक्ट्स पळय तुमी घेवन तुमगेले वयरी एक्सपेरिमेंट कोर नुका ती वेल एविडन्स्ड एक्सपेरिमेंटेड मेडिकेशन्स आसता एलोपॅथीन सो डेफिनेटली यू कॅन कम टू अस आमी तुमकां एडवायस करता ती रिक्वायर्ड इतलो वेळो निर्नाळ निराळ म्हणलेले विषयारी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर अखिला भंडारकार हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद मॅडम थँक्यू तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता